Delilah Lobo. Honorable Governor's address. First of all, I would like to thank our Honorable Chief Minister and our government for the smooth, the way they handled the exposition of the sacred relics of St. Francis Xavier. This is a testimony of the state's capability to undertake such major programs and present a great example of communal harmony. On behalf of all the Goans, I would really like to thank our Honorable Chief Minister and all the officers present there and his entire cabinet, the way how smoothly the exposition was handled. The total FDI, foreign direct investment equity inflow for the state of Goa from October 2019 to September 2024 is USD 174.79 million. This has been possible due to investor-friendly policies of our government. I would really congratulate our Honorable Chief Minister and our Honorable Industries Minister. This is the first time any government has come up with a scheme like Swaympurna Mitras, where they go regularly to each panchayat to explain the schemes. And they work so tirelessly. So I really thank all our Swaympurna Mitras for their service and to see that every eligible beneficiary gets their dues so as to achieve Antodaya. It's the first time a Union Minister for Agriculture, Shri Shivraj Chauhan ji, has come to the state of Goa and interacted with our fellow Goans and fellow Goan farmers. I really thank our Honorable Chief Minister for taking this initiative whereby the Honorable Union Minister had a live interaction with the farmers of Goa. Our government has also launched the LIC Bima Sakhi Yojana in the state, especially for our Mahilas. The Bima Sakhis enroll will get specialized training and a guaranteed stipend for 3 consecutive years, in addition to commission of new insurance policies done. On behalf of all the Mahilas who have got enrolled, I really would like to thank our Honorable Chief Minister for taking this initiative. It's the first time our government or any government has launched or any CM has launched CM Helpline, and presently around 7 departments have come under this CM Helpline, where any problem of any Goan gets addressed systematically. And if anybody doesn't know this number, it's 931-9828-581. I congratulate our Honorable Transport Minister for launching the Smart Transit Card under the tagline One Card, Many Destinations, whereby anybody who wants to travel in Kadamba can get this cashless travel across Kadamba Transport Corporation buses, including the Maji bus service. I would, under EDAR, Electronic Detail Accident Report, this scheme, Goa State Interim Compensation to Road Accident Victims 2023, during the year 24-25 up to November 2024, an amount of 94.60 lakh has been disbursed to the immediate kin of 50 victims. So I really thank our Honorable Transport Minister and our Honorable Chief Minister. Goa is the foremost state implementing 100% direct benefit transfer benefits to around 166 schemes, of which 61 schemes are centrally sponsored and 105 schemes are state sponsored schemes. So the beneficiary gets whatever benefit they have to get directly into their account. To
to ensure timely help and support, Women Helpline toll-free number 1091 and WhatsApp helpline number 7875756177 is functioning round the clock at PCR in collaboration with Women and Child Protection Unit. Besides, I really thank all those who are involved in this pink force, all our lady constables who give timely help to all the ladies who are in distress. We also have a Goa State Women Commission who address all the problems of the ladies in distress. I really thank Honorable Chief Minister and congratulate him for conducting International Film Festival of India, 55th International Film Festival of India, where we gave such a big stage to our Goan film producers as well as the national and international film fraternity. I also thank our Honorable Health Minister for conducting mega health camps in each and every constituency, and especially in my constituency. Under the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, infection control kits are provided to reduce spread of TB in community. My request to all the Goans, when we employ the labor force who are coming from outside the state, please see that you all do this labor card and see that they are not carrying this TB, because it's in fact contagious, and in turn we Goans can get it from them. The Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme has disbursed 3.10 crore to self-help groups enterprises for purchasing raw material, equipment and machinery in the current financial year up to November 2024. So on behalf of all the ladies from self-help group, I really would like to thank Minister, RDA Minister and our Chief Minister for this initiative. And in the current financial year, the government is targeting 11,000 self-help group members under umbrella of Lakpati initiative. I would request all our ladies from self-help group to take this benefit. Goa has been awarded the first place under the small states category in the State Food Safety Index of the FSSAI for the 5th consecutive year. So I really congratulate our Health Minister and our FDA department for securing this place. And my only request to the department is go to each and every supermarket, and wherever it is written as organic or anything, you know, we want to buy whatever is organic. We are health conscious and we pay 3 times or 4 times more than the actual price for these organic, so-called organic products. So I would request the FDA department to go and check in each and every supermarket and see whatever is called as organic, whether it is really organic or no, so that the end consumer is not fooled saying that it's organic. The Chief Minister's apprenticeship program undertaken by our government in collaboration with various industries and private organizations provided on-field experience and skill development to our youngsters. Goa is the only state to have Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, and all the 10 government ITIs functioning under it is ISO certified. The Prime Minister Vishwakarma Yojana, the flagship scheme of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has revived our traditional businesses, paving a way for the brighter future of our artisans and craftsmen by upskilling them and providing them financial support through bank loans. Our government prioritizes inclusivity in the sports ecosystem, be it Fit Goa and Inclusive Goa. This has been proved through the organization of the International
Purple Festival, the 24th National Para Swimming Championship held in October 2024 brought together 518 para-athletes from across the country showcasing their spirit. Our double-engine Sarkar has ensured Goa's remarkable progress over the past 5 years in infrastructure, be it roads, bridges, airports, and ports connectivity. I really would like to thank our Honorable Chief Minister for taking this initiative and taking our Goa towards progress and development. As far as solid waste management facility at Saligaon and Kakora is concerned, especially Saligaon, we are taking waste from more than 45 local bodies. And the common biomedical waste treatment facility at Kundai has collected and treated around 1,170 tons of biomedical waste from April 2024 to December 2024. This shows our government's seriousness as far as cleanliness of our state is concerned. I once again thank our Honorable Governor for his address and congratulate our Chief Minister along with all his cabinet members and wish them all the very best to take our Goa to a higher state of progress and development. Thank you, Speaker, sir. Honorable Member Carlos. Honorable Speaker, I rise to support my amendments to the speech of the Honorable Governor dated 6 February 2025. First, I reiterate the amendments proposed by me in writing. With regards to law and order, it's not merely detection of crime, which the percentage which is given by the Honorable Governor, but it is also intelligence and prevention of crime. The Honorable Governor has failed to mention that there is growing intolerance in the state with clear indications of clear tacit support by the government. Cases of communal hatred and violence are on the rise. I have a particular case in hand which is an FIR which is registered at the Mapsa police station, which is FIR number 162 of 2024. Where a bunch of hooligans, I will use this word hooligans, claiming to be members of the Bajrang Dal, entered into, in the late night of the hours, entered into the house of a Muslim family in Mapsa, claiming that they had beef in their house. And they trespassed into that house along with the police. I have charged that even the police trespassed because they had no warrant. And they went, opened the fridges, opened the cupboards and opened places, despite there being women, despite there being children, and took out things, items, and said that that was beef. And what happens? A Panchanama is conducted by the police. The police have no power to conduct such a Panchanama. Those goons take these Muslim people behind the house, beat them up, not to have it shown on the camera, and shockingly, the police arrest these victims in whose house they were trespassed. And they register an FIR. And this FIR is under sections 271, 280 of the BNS Act and section 8 of the Goa Animal Preservation Act. Honorable Speaker, I want to make one statement which is good not just for Goa, but all over the country. I have a right to eat what I want, and I have a right to keep what I want in my fridge or in my home, as long as it is not prohibited, like wild animals or something like that. Except that I have every right to choose what I can eat, what I can dress, and what I can drink. These people were arrested, taken in, and these sections were imposed. And I'm going to just tell what the sections are. Section 271 is negligent act likely to spread disease dangerous to life. For this, there are so many decisions which say that if you are spreading an infectious disease like TB or anything like that, you should have it. You just can't be picked up. Even in times of COVID, people were being picked up from the road and being put inside and they were being prosecuted. The High Court has quashed all these FIRs and these prosecutions by saying, unless you prove that they had some disease which they were spreading, you cannot charge them for it. This FIR collapses. The other one is making atmosphere noxious to health.
This can happen only when there is a chemical release or there is some kind of gas which is being released in negligent situation. And that too, it can only be a fine. Under the Animal Preservation Act 95, there is a competent authority who can come and raid a house. That competent authority are only those designated veterinary officers. Even the police is not conferred with this power. And because there is a reason for it. And if it is not conferred, this kind of seizure which has been done is completely illegal. These goons who had trespassed in the night, invaded the privacy of this family. Women were being disturbed, children were being pulled out. This was completely wrong. And finally, the FDA report came saying that there was no beef and there was no beef product. These attempts where they went along with the police and the police happily go along with them is contrary to Supreme Court directions. And this should not have happened. The police must remain neutral spectator. They need to assess, and I'm surprised that the PSI made a panchanama saying that 1 or 2 dry items was beef. How did he know it was beef? Did he taste it? I doubt he tasted it. Even if I taste any meat, I won't know if it is beef, it is mutton, or whether it's something else. So therefore, I don't know how did he know? He was making a false panchanama with an intention of keeping these people inside and making sure they don't get bail, and then churning up communal sentiments, which is completely wrong. Incidents of this type bring bad name to our state and bad name to the police force. Strong action needs to be taken, not just against these trespassers, but also against the police. And if the higher-ups in the police don't take action, this matter, I assure Honorable Speaker, will land in the court, because we need to protect the constitutional rights and the statutory rights of each and every individual, irrespective of religion. You will see, Honorable Speaker, that we have been having cases of rise of communal tension. This is going on in a systematic manner. It seems to be a pattern being played out across the country, but I'm speaking about Goa because we speak about the governor's address. We have had incidents in Sankwal. Every time the feast of St. Joseph Vaz is coming, there is this kind of tension which is growing up. And people who are coming forward, most of them, with great respect I say, are not even from Goa or not even Goans. And they are coming and creating this situation. If we have this kind of a situation where people are attacking one another on this basis, we will also be affected internationally, and we will lose out not about people coming, even our tourists will not be coming here. There is also another new fad, a new fashion, where we have intolerance, with people who are running to file FIRs because somebody made a statement. It's not that every statement, because I don't like it, I go and register an FIR. For this, you have to have something which makes out an offense. It's not because I oppose A or I oppose B, you have an FIR. And who are strangers to register an FIR? If I have been insulted, I have the right to file an FIR. If I have been defamed, I have a right to file an FIR. Not somebody else, not my neighbor, not my gardener, not somebody else from some other place, locality come and say that my image has been hurt. This is completely wrong. And freedom of speech and expression is becoming a casualty. You can see a large number of attacks in the form of FIRs being made against activists. Activists are those very people who are voicing concerns of the people. And this is a means to try to silence the activists. That is why these things are being held. There was an excise scam in Perne, which the Honorable Governor did not even refer. I don't know why it was. In reply to LAQ 16A, dated 6th February 2024, that was the LAQ, starred LAQ which I had asked. I asked about this Perne matter, and the answers given to me were, Excise Department has detected a case of misappropriation of license renewal fees of approximately rupees 27.78 lakhs.
One UDC and 2 excise inspectors have been placed under suspension, and the matter of misappropriation of funds have been referred to Vigilance Department, ACB, for further action. The matter of misappropriation of funds at Excise Station Perne was referred to Director of Vigilance for further investigation. The matter is presently under inquiry at ACB and report is awaited. What has happened about this? There's nothing about it mentioned. Have they been already exonerated? Has somebody been paid? Or some setting been done? Or some political pressure been used? Another aspect which I want to make, Honorable Speaker, is about discipline in the police force. If the police wants to show that they are standing upright and they are honest, then I think the same action needs to be taken across the board. Whenever there is an escape from custody of the police, whether these accused were being taken for medical checkup or whether the accused were being taken to court for a hearing and coming back, and the accused runs away, the first thing what is being done is those escorting that accused are placed under suspension. But strangely, we had a case in Mapsa police station, which was CR number 36 of 2024, which was registered, and a police team was deputed to Uttar Pradesh. They nabbed the accused, brought him to Mumbai, and in Mumbai, the accused disappears. He just disappears. They say that, no, he beat up our police and he ran away. And no suspension, no action. And now they're trying to claim an inquiry was done. When was the inquiry done? By these people having protection or some fixing going on? The others, in Suleiman Siddiqui case, when the accused ran away from custody of the crime branch, that constable who took him was suspended. And some others' action was taken for allowing him to escape. What happened here? Are there somebody high and mighty or someone well connected? Good officers, I always say, are in cold storage. I won't want to name the good officers, but I have worked with some officers and many officers, and we have had absolutely good success rate in cases in prosecution. And because success rate was more than 95%, I can tell you the work was good, and that is why we could sustain matters or even manage to get convictions in the High Court. In Giri, a drug seizure was reported that is the biggest haul ever in Goa. I want to ask a question. It's only the haul which has been done, the drug seizure, because from where the drugs came in, who supplied the drugs, who gave the money for the drugs, because if it's so many kilos of drugs, you have to have lakhs or crores of rupees to pay for it. So who was the financer? How did that money come? How was it paid? Where was it going? So all this is something which the police needs to investigate. It's one thing that you're caught with the money. You're caught with the drugs. Like in this case, whenever even huge amounts of money are recovered, what is going on right now in Delhi, huge sums of cash recovered in some outhouse, what happens? The source of that money has to be probed. And so, the source of the drugs, you can't just leave at it. Honorable Speaker, you would remember that there was one actress caught in Karnataka who was smuggling gold. And the CBI, the DRI did not stop, ED also did not stop on just catching her, because that's an offense for importing gold. That is smuggling gold into India. That's an offense. So they could have simply said, she brought in, they caught her. What did they do? They have raided her houses, they have raided other places, they have raided people who she had connections with, people with whom she was interacting, and recovered a lot of money, a lot of things they have recovered. So it shows that it cannot work in isolation. It has to be a syndicate. And therefore, unless you crack at this, I think the police are not doing a good job. Just remaining happy and putting headlines in the newspapers gives a bad impression. It shows that Goa is becoming a drug hub, and that is not good for the police. And if you want to root out this evil, you need to go behind to find out the source of these things. There's also one more thing which the Honorable Governor failed to mention, is the Marketing Federation. I don't know how he skipped it. There's a big scandal in that Marketing Federation, where the Managing Director, Kashinath Naik,
has misused his position as the managing director by first depositing huge amounts of cash into the marketing federation, and then he makes out a check of 29 lakhs into a society, Gomantak Cooperative Society, which is not a member of the marketing federation, but of which he himself is the chairman. I hope you understand what I'm saying. He is MD of the Goa Marketing Federation and he's chairman of that society. And he's transferring 29 lakhs. What kind of this is it? And worst, he ordered onions from NAFED. That's the Apex agency which is supplying these onions. He got it at a cheap price and he sold it out and out without even bringing to Goa. So it was a loss for the marketing federation, it was a loss for us Goans. That was sold out and out. And NAFED came to know about it and they asked for an explanation and he gave absolutely wrong information and he was caught. And when he was caught, they said, we are not satisfied. He gave some false and bogus receipts of transportation. And when it was found these were fake, they approached the police and filed a complaint. I'm surprised that the government of Goa has not taken any action against him. I'm surprised that he has not been placed under suspension. I'm also informed, and I have seen it, that there's an order of the tribunal quashing and setting aside the elections of this entire board of which he is there a member. And yet, the board continues. The court has directed fresh elections to be conducted. An administrator should have been appointed, but everything is honky-dory because I believe someone must be getting a pie out of this illegal money and therefore no action is being taken. I challenge the government to take action and show that it has no role, nothing to do with this. There's another issue which is raging Goa, and every day I don't like to speak about it, but I'm forced to speak about it. It's about the decline of tourism. Firstly, Honorable Speaker, the taxi issue, when it's being attended, needs to be taken into account by taking local sentiments and economy into consideration. Laxity in implementation of tourism law resulting in unregulated activities. There are laws, everything is good, but if they enforce it, it works out. It's not that someone takes some money and allows you to do things illegally. This is what is happening. And we are seeing every day, not once, twice and thrice in a day, arrogance and intolerance of the tourists which are on the increase. We have seen tourists coming and assaulting our people with helmets and other things. How can this happen? We don't go to any place and assault anyone. Even if we are right, we will discuss, we won't shout, we won't lift our hands and take weapons and assault anyone. But this is completely wrong. Fights between tourists and locals are bringing bad name. The murder of tourists in beach shacks and other places causes fear. The seizure of drugs from among tourists not only shows, one, the demand and supply, the purpose of visit of some tourists, the proof that such activity cannot happen without police and higher-ups in connivance. Now, 2 days back, we had a murder in a hotel of some lady from Madhya Pradesh. This is very disturbing. People don't come here to be murdered. Or is it that Goa is now becoming a murder and a suicide destination? I think we need to stop this because it may be genuinely people are coming because some have money and they feel that they can rule over all of us who have been polite and kind. This should not be allowed. And I think time has come to tell the tourists, we don't want this trash of tourists. We want good quality tourists. I think we need to restore the glory of the 80s and the 90s when we had real good tourists coming to Goa and not this riff-raff which is coming every day. There's another thing which I want to also mention, Honorable Speaker, is about delaying clearance of files. I'm at loss to understand why files keep remaining at the tables of certain officers and certain places for months and sometimes over a year. And I don't know what kind of a study is being done, whether page by page and they're examining the chemical forensic of that page. I don't know what is going on and why it is being done. Or there is something which you and I, we speak in hushed manner, why the file is being kept.
My first file was laying of 63 PVC distribution pipeline from main road to the house of Deepak Sarmalkar in Gawar VP Aldona, stuck since 21st February 2024. Please think of it, 1 year later, now file got cleared. The Bastora to Gawar hot mixing file stuck from 30th July 2024. Resurfacing of various roads from Pamanari to Santarshet in Ward number 5 Aldona, stuck since 16 August 2024. Improvement of main road from the main road up to Chapel at Panth Karona, stuck since 16 August 2024. The road damage due to laying of water pipeline at VP Nashnola from MDR Nashnola Junction to Zagbai Temple pending since October 2024. Reinstatement of roads due to laying of electric cables of 2 transformers at Nashnola pending from 15 October 2024. Replacement of existing 100 mm diameter AC distribution pipelines with 110 mm dia PVC pipeline from Mithun Mamre House, Olauling to Paji Rikoshi and VP Pomburpa in Aldona constituency. Maintenance of WSS in Bardes Taluka, urgent replacement of existing water supply pipeline 200 mm and 150 mm dia pipeline from Karona to Lankde and GLR in Village Panchayat Aldona constituency. These are just some of the files which I have highlighted, but this is the manner in which files are being held up. Sometimes I don't know whether it's politics or whether some other reason, but if development is to take place fairly and across the entire state, I think files should be processed with a time limit being set up, and the Honorable Chief Minister should make sure that every department is given a timetable and a time frame within which queries should be put up, or even if the file can't be cleared for some difficulty, list out all the 8 points, not one each time the file comes, and send it back. The Honorable Governor has spoken about Swaympurna Mitras, who work tirelessly for reaching out the schemes at the village levels. I've seen that these Swaympurna Mitras are existing officers who are being entrusted with additional tasks. And this is becoming difficult because they wish to go home. Just another 5 minutes, I'll finish. They wish to go home. They are being burdened with additional work. They belong to one department. They have to start studying all the schemes of other departments. I think that for Swaympurna Mitras, the Honorable Chief Minister should work out to have a dedicated section where they will be trained and they will be full-time available for people, because sometimes people go to market, people go here and there, and then they are not available, and when they knock at your door, you may not be found. As far as the 100% direct benefit transfer, the Honorable Governor's speech woefully fails to mention that we don't have timely disbursal of the money in the accounts of the people. If the money comes after 2 months and 3 months for the women or for the senior citizens, please think of their helplessness, because they depend on that money for their day-to-day needs. And then they have to borrow from somebody else, and then when they get it, all these problems start coming in. As far as the fire and emergency services is concerned, I need to appreciate the good work done by them. I think that they should be rewarded appropriately by even probably increasing their wages and giving them higher allowances for the risks which they take, and more funds should be given to upgrade this, because this is something which affects us all across Goa. As far as the Goa dairy is concerned, we are seeing that the Goa dairy is struggling, and I don't think anything is being made. Goa meat complex, while we don't get meat over here, the beef is very difficult, and then getting it to be slaughtered over there. But strangely, we see that Goa meat complex has become a provider to slaughtering of beef and for exporting beef abroad, and it's become #1. And as far as the Chief Minister's apprenticeship program is concerned, I had pointed out, yes, there are some things in which you require apprenticeship in industry, but you are putting apprenticeship, people who have done ITI, you're putting them in, let us say, health department, PWD. I don't understand, and in social welfare or revenue department, how can they work? How can someone who has done plumbing go and sit there in those departments? That would be appropriate skill where they are qualified. But it was, I had dubbed it as a gimmick before the parliamentary election, because I said, you will be there for 11 months. Once your 11 months is over, your election will be over, then you will be home. But I told people, you apply for it, you go for it, at least some pocket money and some gainful employment and some experience you will get. What has happened today? All of them are on the road. That
apprenticeship is over. They are not getting any chance anymore. They are not getting even the jobs which was being shown in the horizon. And this is all. As far as just two items I will speak about is a PDA. I've seen one trend that whenever there is a new chairman comes in a PDA, there is a work exercise starting to do a new ODP. I don't understand why a new ODP has to be done. And because if a new ODP is being done, every time a new chairman comes, because there's a horizon period of 10 years for an ODP. And if there is, there should be some sanctity for it. It can't be that every time somebody comes and somebody's whims and fancies, you start making another one. There is the last thing which I want to speak about, the Mercedes Court. I appreciate that the Mercedes Court has finally seen the light of the day, and I was also present for its inauguration. But unfortunately, there is no AC for the staff. The staff are working without AC, despite the fact that provision was initially being made, but for want of budgetary funds, the proposal for providing AC for them was withdrawn. I think the government needs to look at them. Arrangements for the staff also, for their sitting arrangements should also be proper so that they have proper space. If the staff which is working in these departments is not having something which is proper, if they don't work in good conditions, think of their condition, how they will provide service to the people who come to them. Definitely we don't want to see them unhappy. We want them happy as much as we would be happy. And therefore I think the government should do about that. And I thank the Honourable Speaker for having given me this opportunity. Evanzi Vegas. Jennifer Mansur. Speaker sir, I rise today to express my support for the motion of thanks to the Governor's address. The address is not just a reflection of the achievements of our government, but it's aimed to achieve Viksit Bharat and a Viksit Goa by 2047 by focusing on good governance, infrastructure development, human development through its various policies and schemes. The people of Goa have placed their trust in our Honorable Prime Minister, Narendra Modi ji, and our Honorable CM, Dr. Pramod Sawant, to bring about a harmonious progress in our peaceful and beautiful state of Goa. The continuous momentum of sustainable development has defined our state and transformed it into a land of opportunity. First, I would like to congratulate the Honorable CM and the government and all its ministers and colleagues for the successful exposition, the 45-day exposition that we had of St. Francis Xavier's relics. This event, which was centered in the Basilica of Bom Jesus, drew pilgrims from all over India and also global pilgrims. The whole function was so seamlessly conducted, and it's worth mentioning. And I would like to thank everyone involved who put in an effort to make it such a success. The total foreign direct investment for Goa from the year 2019 to 2024 has been 174.79 million, and this has been possible only because of our friendly policies that the government has brought about. As per the Sustainable Development Goals Index 2024 released by Niti Aayog, Goa has maintained its position at 4th number, securing a composite score of 77 and bagged a position in the category of frontrunner. I congratulate and applaud all the Swayambhurna Mitras who have worked tirelessly so that the benefits of different schemes could reach people and they could achieve Antodaya. The Swayambhurna Mitras, to make a mention, they worked even on Sundays. So they put in a lot of effort to make this program a success. To achieve the dream of Swayambhurna, and so that everyone becomes self-sufficient, regular drives and webinars were conducted and various schemes and services by different departments were brought to the people. Presently, special drives also are being carried out from January of this year by various departments across all villages, panchayats and municipalities on the different schemes that are available, so people know what the government is offering the people.
My government has also launched the Smart Transit card under the tagline one card, many destinations. This aims to change public transportation in Goa. Keeping in mind the importance of environment, the commercial operations of registered vehicle scrapping facility has also started. I think the government is very keen on changing the environment and on bringing about the importance of clean air. With the rise in road accidents, the government has started the EDAR, which has been implemented. This is to enhance safety, identify black spots and accident-prone areas, and providing immediate help to road accident victims. Under the scheme Goa Interim Compensation to Road Accident Victims for 2023, during the year 2024 and 2025, an amount of 94.60 lakhs has been dispersed to immediate kins of 50 victims to help them in times of difficulty. The Maji bus scheme has provided an alternative to private vehicles and strengthening the KTCL fleet, making sure that this is connected to the most remote part and that it reaches all the interior parts in Goa. Due to the rise in accidents and cases of drunken driving, the government is making sincere efforts to provide a very safe driving environment. Special drives to rein in drunken drivers and overspeeding vehicles, and a total of 4,91,796 traffic violation cases under the Motor Vehicle Acts have been registered, and the fine that was collected was 29.28 crores. The construction of the new police station building at Kepe, Fatoda, Maina, Kotori, and the annexure to building to the existing coastal security police station at Terakol are ongoing with an estimated cost of 36.23 crores. This will help in curbing crime. To ensure timely help and support, a special women's helpline has been started around the clock. And we also have the Pink Force, which has attended to almost 5,387 calls related to women and women in distress. So this will help crime against women and children. And also the government has added child-friendly rooms, which are developed at police stations in North and South districts, which are equipped with playing and learning materials, and even care is being taken to ensure that women and children who come there to lodge a complaint are comfortable. The DNA fingerprinting division also has successfully started. This is the first of its kind in Goa, and examining and reporting of DNA cases have started from December, and with the assistance of the scientific staff playing a very critical role in timely examinations, and I think this will help in solving crimes faster. The government has also established the Goa Staff Selection Commission to ensure transparent and merit-based recruitment for jobs, thus eliminating any scams. With the commissioning of the new administrative and training block at the Fire and Emergency Services at Panjim, Goa has now one of the finest infrastructures in the entire nation to ensure public safety and greater efficiency. The fire and emergencies, being our first responders, I believe that they should be well equipped to help and reach on time. From April 2024, the Fire and Emergency Services have collectively attended to 6,425 emergency calls, during which they have saved the lives of 353 people and 465 lives of animals. And they have also saved property worth 30.31 crores from being damaged. Under the Pradhan Mantri TB Mukt Bharat Abhiyan, infection control kits also are provided to reduce the spread of TB in the community. Free rapid tests as well are being done. There is not much spoken about mental health
but I think it's a very critical topic, especially now. So we have started, the government has started mental health care centers at PHC Kollam, South Goa, in Margao under Ayush Cell. And also the Goa's Telemanas helpline provides 24/7 mental health support to people who call. With rising cases of breast cancer, I commend my government who have worked tirelessly and have been screening almost 1 lakh women for breast cancer using a portable and painless device, and which is also provided free. Goa's national program for palliative care also has transformed palliative care services in the state and has become the 5th state with a dedicated state palliative care policy. The government is also targeting to achieve a malaria elimination, 0 cases and 0 death due to malaria by 2025. The government also, which is one of the very important things, that decision that the government has taken was to amend the Goa Mediclaim scheme, wherein sanction limit was enhanced to rupees 5 lakhs from 1.50. Further, family income limit also has been enhanced from 5 lakhs per annum to 8 lakhs per annum. This will cover a whole lot of people than before. Since the inception of the EMRI Green Health Services has responded to almost 7,88,095 emergency cases, saving about 62,026 people's life and assisting about 1,170 deliveries. In the farming sector, everyone is aware that farmers are critical to the existence of humans, and also they make contributions, great contributions towards the national growth and nation building. Under the, my government is encouraging and empowering farmers to adopt new technologies to enhance production and to engage in community farming. Various schemes also have been implemented to help them in the agriculture sector. 27,643 farmers were assisted during this period, incurring an expenditure of 4.87 crores. During the same period, 1,307 farmers were assisted by various agricultural machineries, equipments, incurring an expenditure of 2.73 crores. Compensation as well to the tune of 4.40 crores was provided to 3,260 farmers who suffered losses in agriculture. Keeping in mind the trend of organic food, the government is vigorously promoting organic farming in the state. Almost 850 farmers are provided assistance amounting to 74.42 lakhs. My government also is making all efforts to increase milk production in the state under incentives to milk producers schemes. For the safety of our fishermen, 859 transponders were allocated for fishing vehicles in the state, and 486 transponders have been successfully installed in the fishing fishing vessels, keeping in mind the safety of the fishermen. I congratulate our government for implementing the NEP for the year, and this will be completed in all grades by 27-28. I have 2 minutes. In conclusion, I would like to acknowledge and thank the government for their diligent work in prioritizing and empowering the safety and the welfare of the people of Goa. And also I would like to thank all the ministers involved in making all this happen. Thank you, Speaker, sir. Dr. Shetty. स्पीकर सर, आज हांव जो उबो रावल्लो आसा, जे ऑनरेबल
गव्हर्नरान जी एड्रेस केल्ली 6 फेब्रुवारी स्पीच ताका सपोर्ट करपाक रावल्लो आसा. सगळ्यात पयलीं हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां अभिनंदन करता की तांच्यांनी 6 वर्सां सक्सेसफुली एज अ सीएम म्हणून कंप्लीट केले आनी मागता की हाच्याय फुडें ते अशे मुख्यमंत्री जावं की जांचो मॅक्झिमम टर्म तांणी गोव्याक सीएम म्हणून जावपाचें. आमचे डबल इंजीन सरकार अंडर हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आणि गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी डेव्हलपमेंट सगळ्याच फिल्डान केल्लो आसा, वेदर इट इज एज्युकेशन, एग्रीकल्चर किंवा हेल्थ आसूं किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं. आणि जर तुम्ही पळयशात जो ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टीक प्रोडक्ट ऑफ गोंय स्टेटीचो इयर 24-25 जो आसलो एस्टिमेटेड 1,21,309.02 crore with projected rate 13.87 as compared to 13.73 in the year 23-24. Goi's GSDP per capita of rupees 7.6 lakhs for the year in the country, which clearly shows की आमची जी इकॉनॉमी आसा ती रॉबस्ट आणि हेल्दी इकॉनॉमी आसा. आमच्या सरकाराचे अशे पॉलिसी आसा, जर तुम्ही लास्ट 5 वर्सांक पळयल्यार जी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट इक्विटी इन्फ्लो जाला तो $174.79 million आसा. आणि हे क्लियर शोज दाखयता की आमच्या सरकाराची पॉलिसी आसा इन्व्हेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी आसा आणि हे डबल इंजिन सरकारामुळे क्लियर कट जाला. हे फक्त आमच्या एकाच सरकारामुळे जावंक शकना. गोयचो टोटल एक्सपोर्ट व्हॅल्यू आसा जर तुम्ही लास्ट 6 म्हयन्यांक पळयल्यार इज $1.61 billion. हा मुद्दाम कित्याक सांगता सो दॅट कळपाक जाय की आम्ही फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चरच करूंक पळयना जाल्यार आम्ही धंदोय कसो वाडयता, फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट कसो करता, एक्सपोर्ट कसो करता. आता $1.61 billion आसा कंपेर टू आमचो जो $1.52 billion आसलो सेम पिरियड 23-24 म्हणजे 24 1.61 जालो आणि 23 1.52 आसलो. जे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स असतात जे नीती आयोग रिलीज करता हे 16 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आसा आणि भितर जे 12 गोलान आमचे गोंय स्टेट ही 4 रनर आसा आणि एचीवर आसा आणि त्यातल्या 12तले 4 गोलान आम्ही फर्स्ट आसा आणि आमचो जो हे आसा कंपोजिट स्कोर आसा तो 77 आसा आणि हो स्कोर 72 आसलो इन द इयर 21 विच क्लियरली शोज. आणि हे नीती आयोगाचो आसा, हो गोय गव्हर्नमेंटाचो ना. सो त्यामुळे हातून बायसनेस बी कांयच ना. हो नीती आयोगान केल्लो आसा विच क्लियरली शोज की आमचे जे गोल वाडल्यात म्हणजे आमचे कितले इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा. सो नाल्यार कशें आसता खुबशे फावटी आमचेच सरकार आपले बरें म्हटल्यार ऑपोजिशन आवाज उठयता, हाचेर आवाज उचलोवपाक काय प्रश्नच येना तुका. हे सगळे करच्या खातीर आमचे गोंय गव्हर्नमेंटाचे मुख्यमंत्री स्वयंपूर्ण मित्राज हे केला आणि तांकां ट्रेनिंग दिवच्या खातीर खास करून सॅटर्डे बी ट्रेनिंग दिता. आणि वी आर व्हेरी लकी दीस इयर की फर्स्ट टाइम युनियन मिनिस्टर श्री शिवराज सिंग चौहान जी ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर अँड फार्मर्स आमच्या इंटरॅक्ट केलो आमच्या फार्मरा बरोबर. वी आर सो लकी. आमचे गोंयचे फार्मर इतके लकी आसा. आमचे विकसीत भारत 2047 करच्या खातीर आमी प्रत्येक हाचेर गोष्टीचेर लक्ष दिला. आता तातून मेन लक्ष जो आसा तो आमचो नारी शक्तीचेर. ह्या वर्सा आमच्या गोंय गव्हर्नमेंट LIC बिमा सखी योजना, आता LIC एजंट कोणी जावं शकता पण ह्या LIC बिमा सखी योजनेन कितें आसा तर 3 वर्सां जी आमचे लेडीज LIC एजंट जाला तांकां आमचो सरकार स्टायफंड दिता. स्टायफंड इतल्याच खातीर दिता तर ती सेल्फ सफिशियंट जावं, ती LIC एजंट जावं. नाल्यार बाकीच्या LIC एजंटांक कितें आसता ते LIC करतना तांकां कमिशन मेळटा. कमिशन मेळटलेच ताच्या बरोबर येतले. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या पब्लीक आमच्या लेडीजांक की तुमी हे स्किमीचो जाता तितलो फायदो घेवपाचो. आमच्या गव्हर्नमेंटाची इमेज इम्प्रूव करपाक, ट्रान्सपरन्सी इम्प्रूव करपाक आमच्या सीएमान हेल्पलायन इम्प्रूव केला आणि हातून 7 डिपार्टमेंटां ह्या हेल्पलायनीन आसा. सो दॅट कोणाक जर आमचे गव्हर्नन्स इम्प्रूव करपाक, कोणाक कितें कंप्लेन करपाक जाय, ग्रिव्हन्सीस असले कितें करपाक जाय, दे कॅन यूज दीस. हांव तुमकां आतांच जशें सांगलां आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान हांव जाणा खूब कडेन आमकां इश्यूज आसात, खूब कडेन आमकां कदंबा बसीस आमचे पावनात. तरी पूण माझी बस म्हणून सर्व्हिस सुरू केल्ली आसा आणि सर्व्हिस सुरू करताना स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड सुरू केलें. स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड कितें तर एक कार्ड आणि ताका खूब डेस्टिनेशन. हे कार्ड खिच्याय कदंबा बसीर यूज करूं येता आणि म्हजी बसीचेर यूज करूं शकता. हांव एकूच रिक्वेस्ट हांगा सजेशन करता की कदंबा बसीस आनी घालपाचे आणि जंय गांवांनी खंय अजून पावोंक ना
आय एम शुअर म्हाका दिसता विथीन 2 म्हयन्यान जातले चेअरमॅन आसा थंय हे बशीस घालपाचे कित्याक लोकांक अजून थोडी नीड आसा कदंबा बशीची. आमी सगळे लोक म्हणटा ऍक्सिडंट जाता म्हणटात आणि सरकार कितें करता पण सरकार हर तरेन प्रयत्न करता. हांव नको कितल्यांक खबर आसतली की आमच्या कडेन सरकार एक हे आसा इलेक्ट्रॉनिक डिटेल ऍक्सिडंट रिपोर्ट आसता. हो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंट केला आणि ह्या प्रोजेक्टान कितें केला तर रोड सेफ्टी खंय ब्लॅक स्पॉट फायंड आउट करचे आणि त्या थिसर हेल्प करचे. आता ब्लॅक स्पॉट फायंड आउट करून कितें करता सरकार ब्लॅक स्पॉट फायंड आउट केले काय मागीर PWD डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट दे वर्क ऑन इट अँड दे सी टू दॅट हाऊ दिस ब्लॅक स्पॉट बिकम्स अ व्हाईट स्पॉट म्हणजे थिसर ऍक्सिडंट कमी जातले. कितले फावटी सरकारान गोवा स्टेट इंट्रीम कंपेन्सेशन ह्या रोड ऍक्सिडंटाक दिला. त्या रोड ऍक्सिडंट हो मेजर इश्यू असा सदांच पेपरार दिता आणि सरकारान जस्ट फॉर म्हणजे नॉलेजी खातीर सांगता अराउंड 94 lakhs हे लास्ट इयर 50 विक्टिमांक डिस्पर्स केला आणि इमिजिएटली डिस्पर्स केला. आमच्या सरकाराचे जस्ट टू प्रूव्ह अगेन ट्रान्सपरन्सी सगळ्या स्किमींचे जे पैसे आसा ते 100% डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर म्हणजे थंय मिडल मॅन आणि कोण ना. जर कोणाक 2,500 येवपा जाय जाल्यार डायरेक्ट त्याच्या कार्डान वता तुका. आणि हो कॉस्ट जर तुमकां सांगपा जातले लास्ट 6 मेजर स्किमीन आमच्या सरकारान अराउंड 275.09 crore ट्रान्सफर केला. हे फक्त स्किमीचे मेजर स्किमीज म्हणजे रिलेटेड टू सोशल वेलफेअर फिशरीज एग्रीकल्चर आणि वुमेन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट हाचेरच फक्त आमच्या सरकारान इतले ट्रान्सफर केल्ले आसात तुका. आताच जशें म्हज्या बाकीच्या कलिगांनी सांगला की जो डिटेक्शन रेट जाल्लो आसा लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशनाचो तो डेफिनेटली वाडलेलो आसा 88.38 जाल्लो आसा. आणि हो डिटेक्शन रेट अजून बरो इम्प्रूव्ह जावच्या खातीर आमचो गोवा जर फक्त डिटेक्शन ना जाल्यार ताचेर रिसर्चय करता आणि रिसर्च करताना एक MOU सायन केला IIT गोवा आणि बिट्स पिलांनी कडेन टू स्ट्रेंथन लॉ एन्फोर्समेंट अँड सायबर सेक्युरिटी. म्हणजे रिसर्चय आमच्या बरोबर काम चालू आसा फक्त आमी कामच करना. आता हे रिसर्च करतलो फायदो कितें जाता हाचो बेनिफीट येतलो तो फुडल्या 5 वर्सांक आमच्या सरकाराक येतलो. आमच्या सरकारान सदांच बायलांचेर अत्याचार जाता हाचेर सदांच खूप काळजी घेतलेली आसा. पिंक फोर्स केल्ले आसा. आमची जी पुलीस स्टेशन आसा जे केन्ना केन्ना बायल आणि भुरगीं येता थंय चायल्ड फ्रेंडली रूम केल्ले आसा. सो पुलीस स्टेशनार बायलांक किंवा भुरग्यांक अशें दिसूंक जायना की हांगा बाबा पुलीस आपल्याचेर प्रेशर करता. चायल्ड फ्रेंडली नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा हे केल्ले आसा. आमचे सरकार सदांच फायर अपग्रेडिंग फायर आणि इमर्जन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चराक सदांच हेल्प करता. एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणि ट्रेनिंग ब्लॉक फायर अँड इमर्जन्सी पणजे सुरू करता. हाच्या बरोबर म्हाका एकूच सांगूंक जाय आमच्या बिचोलेन फायर डिपार्टमेंटाचें काम सुरू आसा थ्रू GSIDC. सांगपाक इतलेंच मातशें दिसता की काम खूप स्लो आसा. खूप फावटी हांव आनी मुख्यमंत्र्यान ह्या विशयाचेर डिस्कसय केला. समटायम आमी हेल्पलेस आसता लोकांक दिसता काम आमकां सरकाराक करूं नाका सरकाराक बिंदीन बेगीनच बांदूंक जायी पण केन्ना केन्ना कॉन्ट्रॅक्टर करना. मागीर लोक म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टर कित्याक काडना. कॉन्ट्रॅक्टर काडप इज नॉट एन इजी जॉब. एक जर कॉन्ट्रॅक्टर काडलो आणि परत दुसऱ्या अर्धवट कामाक जर घातलो जाल्यार ताका परत 1 वर्स वतली ही भीती आसता. सो त्यामुळे आमचे सरकार ह्या जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक आमचो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह फायर ब्लॉक जो बिचोले बांदता त्याचेरय आमचो CMय सिरियस आसा. हांवूय आमदार म्हणून सिरियस आसा बट वी आर ट्रायंग. तुमकां जस्ट मेन्शन करपाक लास्ट इयर आमच्या फायर डिपार्टमेंटान आमच्या बिचोलेन मेन सिटीन एक व्हडले बनियन ट्री पडले आणि त्याच्या अंडर एक गाडी रोवली आणि त्या गाडयेन 4 लोक असले. ऑलमोस्ट 10 वरां आमचे फायर डिपार्टमेंट आमचे म्युन्सिपालिटीचे कावन्सिलर चेअरपर्सन आमचे म्युन्सिपालिटीचे लोक इन्क्लुडींग हांव आमचो मयेचो आमदार प्रेमेन शेड म्हज्या बरोबर आसलो. आमी सबंद रात आसले. आमी त्या दिसले तर सगळ्यांक सुखरूप ते गाडयेंतले काडले आणि फुडले 2 दीस आमच्या फायर डिपार्टमेंटान तो रस्तो क्लीन करपाक लागला. म्हणजे दिसी इतले बरें काम ते करतात केन्नाच आमकां त्रास ना. वेन इट कम्स टू मेडिकल आमचे गोंय हे पयले स्टेट आसा जी TB डायग्नोज करपाक अर्ली डिटेक्शन रॅपीड मॅल्युक्युलर टेस्ट करता. हांव दोतोर म्हणून कित्याक सांगता ही रॅपीड मॅल्युक्युलर टेस्ट कॉस्टली आसता आणि हातून जे डायग्नोसिस TB जाता ॲट व्हेरी अर्ली स्टेज जाता ज्याच्यामुळे TB जावन पेशंटाक खूप सायड इफेक्ट जायना. सेकंडली आमचे गोंय हे अगेन फर्स्ट स्टेट की TB जावन बरो जालो का आमी बरो जाल्लो म्हणून पेशंट कळना जाल्यार वी डू अ कल्चर आणि कल्चर जर नेगेटिव्ह असलो फॉर ट्युबरक्लोसिस बॅसिलाय जाल्यार आमी सांगता हो पेशंट TB फ्री म्हणून आसा. ह्या सगळ्या गोष्टींचेर खुबसो हे कॉस्ट जाता. आमचे साखळेचे म्हणजे ॲक्च्युली ऑफ्थॅल्मिक OT जे ऑफ्थॅल्मिक सर्जरी जाता लेटेस्ट फेको इमल्सिफिकेशन जाता किंवा OCT स्कॅन जाता जितली GMCन फॅसिलिटी आसा ऑफ्थॅल्मिक OT तितलीच आज आमच्या साखळेचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान आसा. हाच्या बरोबर म्हाका एकूच रिक्वेस्ट करपाक जाय आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक आमची बिचोलीची CHC आसा थंय तांच्यांनी थोडेच दीस पयलीं कॅम्पा खातीर आयले आनी हेज एश्युअर्ड मी दॅट विथीन
नेक्स्ट 3 months हील बी स्टार्टिंग ओटीत आनी ताचेर लक्ष घालपाचो एक. दुसरें म्हणटा ते थिसर एक्सरे आनी लॅब फॅसिलिटी सॅटर्डे संडे नासता. हांव परत एकदां सांगता, ह्या असेंब्ली हावजान सांगलें म्हाका आनी 5 minutes दिया, हांव मेडिकल इश्यूचेर उलयता स्पीकर सर. सो आय थिंक आय विल बी इन अ बेटर स्टेट टू एक्सप्लेन ऑल द मेडिकल थिंग्स. सो जे परत 24 तास एक्सरे लॅब फॅसिलिटी गावपाची इज अ नीड ऑफ अवर, कित्याक गोंयांत तशे पयशे मेडिकल फॅसिलिटी खूब आसा, तांच्यांनी ते स्टाफ वाडोवपाक जाय. तिसरें, बीइंग अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आय एम नॉट सेईंग की आमकां सदां कन्सल्टंट जाय, पण एटलीस्ट विजिटींग कन्सल्टंट, MD मेडिसीन, MS सर्जरी किंवा बाकीचे गायनॅक, एटलीस्ट विजिटींग कन्सल्टंट आसपाचे, जेणे करून आमी सदां सकाळी आज इश्यू जाल्लो की GMCचेर ओव्हरलोड जाता. GMCचेर ओव्हरलोड केन्ना कमी जातलो, तर हे CHCन सगळे जर फॅसिलिटी इम्प्रूव केले आणि कितकेशे लोकांचे जर दुयेंसच बरें जाल्यार लोक आजुलोन आनी GMCन वतले कित्याक? इश्यू आसता CHC आजुलोन जायना म्हणून लोक वता. सो म्हणजे हेल्थ मिनिस्टराक सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, ही शूड लूक इनटू इट द अपग्रेडेशन ऑफ नॉट ओन्ली इन्फ्रास्ट्रक्चर जाल्यार. आनी चवथो विशय आसा की आमकां मॉर्ग फॅसिलिटी ना. सो CHCक आमी ऑलरेडी जागा आमकां दिला थंय मॉर्ग फॅसिलिटी करपाची, कित्याक मॉर्ग बी आतां ही नीड ऑफ अवर जाल्यार. थिंग्स हॅव चेंज. आज कितलेशेच लोकांचे जे रिलेशन्स आसा ते गोंया भायर आसता, तांकां 12 तास 24 तास येवंक लागता. सो मॉर्ग फॅसिलिटी बी गरज आसता. तशेंच आमच्या मेडिकलान आमचे कडेन U-WIN पोर्टल म्हणून आसा. तो पोर्टल कितें करता? हो इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री करता इम्युनायझेशन फॉर स्पेशली फॉर प्रेग्नंट वुमन आनी चिल्ड्रन. तुमकां खबर आसतलें कॅन्सर हॅज बीन रॅम्पंटली इन्क्रीज. कॅन्सर आनी डायबिटीज गोंयान इतले वाडटा. समटायम दे से डायबिटीज हॅज गोवा हॅज बिकम द हब फॉर डायबिटीज. तशें स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा हेच्या अंडर अराउंड मोर दॅन 1 lakh लेडीज हॅव बीन स्क्रीन बाय अ पोर्टेबल पेनलेस IB डिव्हायसीस. बाकीचे आमच्याकडे हल्ली आम्ही डेडिकेटेड स्टेट पॅलिटिव्ह केअर पॉलिसी आम्ही आमच्या सरकारान डिवायस केल्ली आसा, पॉलिसी केल्ली आसा. हे पॉलिसी मार्फत स्पेशली आमकां फंडाचे हे आसा, पॅलिटिव्ह डिपार्टमेंट आसा, थंय आमी सरकार आमी फंडय दिता. सगळे जाण तुमकां खबर आसतली दीनदयाल स्वस्त योजना आसता. तुमच्या लोकांच्या नॉलेजी खातीर सांगता की ह्या योजने अंडर 1,81,007 लोक रजिस्टर्ड आसा आणि पोरू लास्ट इयर 8,549 पीपल हॅव बीन बेनिफिशियरी. आणि सरकारान हेचेर तब्बल 20 कोटी हे स्किमीचेर मोडलेले आसा. आता हे 20 कोटी मोडले म्हणजे कितें? कितलीशीच हॉस्पिटलां हेच्यान ही DDSY यूज करता आणि ह्या सगळ्या हॉस्पिटलांक हे 20 कोटी दिल्ले आसात. बाकीचे आमच्याकडे स्किमी आसा. आबा आयुष्यमान भारत हेल्थ अकाउंट आसा. आमच्याकडे आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन योजना आसा. गोंयान अराउंड 16 हॉस्पिटल इम्पॅनल्ड आसा. सो दॅट म्हणजे कशें सांगपाचें, म्हणजे मेडिकल हाचेर लोकांक कितलेशेच फ्री सर्वीस आसा. इट इज people to decide which card to use, which hospital to use. They can use a private hospital and get the best of medical treatment. आमचे सरकार खूपशे कडेन सेल्फ हेल्प ग्रुप करता आणि बायलां म्हणटा सेल्फ हेल्प ग्रुप केलो आनी सोडलो ना. आमच्या सरकारान कितलेशेच ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी लोन दितात. आणि ते गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आणि लायव्हलीहूड ऑपॉर्च्युनिटीज दिसता. जस्ट फॉर नॉलेज अराउंड 15,756 सेल्फ हेल्प मेंबर्सांक फार्म रिलेटेड एक्टिविटी करपाक दिल्ले आसा पयशे. आणि अराउंड 7,800 सेल्फ हेल्प फॉर नॉन फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज केल्ले आसा. बाकीचे आमच्याकडे खूप हे आसा. हांव उलयना एग्रीकल्चर हेच्यार म्हणून काय कमी ना. आमी एग्रीकल्चराचे स्वयंपूर्ण एग्रीकल्चर सेक्टर कसो वाडपाच्या खातीर करता. पोरू आमी शेतकी आधार निधी स्कीम केल्ली आसा आणि ह्या स्किमीच्या अंडर 4,40,40,00,000 दिल्ले आसा. हे कंपेन्सेशन जे नॅचरल कॅलिमिटी येता ताका दिल्ले आसा. एश्युअर प्रायस फॉर एग्रीकल्चर हांकां आमी दिल्लो आसा. 2 वर्सां पयलीं प्रायजय वाडोवन दिल्लो आसा. पण एक 2च मिनटां. पण पोरू म्हाका एक इश्यू हांगाचे वेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर इतलेंच सांगूं जाय. अजून खूब कडेन माकड बी हे तांकां खूब हे करतात. सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान हेतून पळोवपाचें आसा. आय गो टू फास्ट वता की वेन इट कम्स टू एज्युकेशन म्हणून काय आमी कमी ना. आमचे ऑलमोस्ट कितलेशेच आमी सरकारान आमच्या 15 कोटी मोडल्या फक्त कोडिंग आणि रोबोटीक एज्युकेशन करपाक. म्हणजे आमची भुरगीं आज टेक्नॉलॉजिकली कितले अपडेट आसा ती पळय. आणि ह्या भुरग्यांक मॉनिटर करच्या खातीर विद्या समीक्षा केंद्र केल्ले आसा जे टिचरांकय हेल्प जाता आणि भुरग्यांकूय हेल्प जाता. सो एज्युकेशनान खुबशे फावटी दिसता की गव्हर्मेंट शाळेन काय कमी ना. आमचे इतले बरे फॅसिलिटीज आमी हे केल्ले आसा.
आमच्या सरकारान प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रायझिंग इंडिया स्कीम PM श्री स्कूल केल्ले आसा. म्हज्याय कॉन्स्टिट्युएंटीन एक स्कूल घेतलेले आसा, कासारपाल स्कूल केल्ले आसा. सो त्यामुळे स्किलिंगाचेर तर विचारू नका. स्किलिंगाचेर वी हॅव बीन टाय अप. आमच्या मुख्यमंत्र्यान कितलेशेच बरे बरे कंपनी IBM म्हूण टाटा म्हूण आमच्या बिचोलेन ITI कडेन टायअप केल्ले आसा, वेर वील बी स्किलिंग आमच्या भुरग्यांक स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग करतले, सो दॅट जो आमी इशू म्हणटा अनएम्प्लॉयमेंट तोय कमी करचे खातीर. वेन इट कम्स टू पब्लीक डिपार्टमेंट, आय शूड थँक आमच्या मुख्यमंत्र्याक की म्हाका दिसता म्हजे खंयचेच पब्लीक डिपार्टमेंटाचें काम, खंयचो रस्तो, म्हणजे आय कॅन प्रावडली से 50-60 वर्सां म्हज्या मतदारसंघान रस्ते जावंक ना. 1 आनी 2 न्हू, 10च्या वयर तरी म्हज्या मुख्यमंत्र्यान केल्ले आसा. सो नॉट एट ऑल कंप्लेंट. जाल्यार कंप्लेंट आसल्यार हांवूच पयलीं चड बोवाळ घालपी मनीस. वेन इट कम्स टू इलेक्ट्रिसिटी खुबशे आमचे अंडरग्रावंड केला, पूण म्हाका मिनिस्टराक सांगपाक जाय की आमकां जी लायट येता ती थिवी स्टेशनाच्यान बिचोले लांबगांव येता, जी टेंडर जाल्या फुडल्या 15 दिसांनी सुरू करतले 33 kV. थँक्स फॉर दॅट. म्हणजे सिटीचे लायटीचो इशू. अगेन म्हज्या गांवांतल्या लायटीचो इशू आसा, जी थिवी कडल्यान साय सबस्टेशना कडल्यान 33 kV लायन. रिक्वेस्ट करता प्लीज अंडरग्रावंड केबलिंग करात, नाल्यार ती मदीं ती लायन सगळी झाडांनी वता. पोरू म्हाका 2दा अशें जाल्लें आसा, 7-7, 8-8 वरां आमच्या बिचोलेन लायट ना आनी मागीर लोकांचें आयकचें पडलेलें आसता. स्पिकर सर, हे सगळे लायटीचे बी इशू खूब इम्पॉर्टंट असतात. परत एकदा हांव आनी एकूच सांगता, आर्ट एंड व्हेन इट कम्स आमच्या बिचोलेन तशे सगळे गोश्टी चडशे जाता. एकच म्हाका सांगपाचें आसा की स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिचोले म्युन्सिपालिटी कडेन ना. सरकाराक रिक्वेस्ट करता फुडल्या 2 वर्सांनी एटलीस्ट जागा एक्वायर करची आनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मागीर नेक्स्ट टर्माक आमच्यान करूं येता. हांव परत एकदा आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. आमच्या कडेन कला रवींद्र भवन येवंक शकना कित्याक सांखळी आसा, पण कला भवन आनी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉक येवच्या खातीर फाल्यां परवा बजेटीन अरावंड 80 crore हे केला आनी आमी फुडल्या 15 दिसांनी नाल्ल पडटले. देव बरें करूं. Cruz Silva. Speaker, sir, I rise to support the amendment moved to the Honorable Governor's address. The Honorable Governor, in his address, painted a rosy picture of governance by this so-called double-engine Sarkar and providing a distant target of Viksit Bharat and Viksit Goa 2047. Speaker, sir, the address, first of all, does not look like it has come from the head of the state, but looks as if a political party leader is praising his own government. In this case, the state as well as the central government, which they refer as double-engine Sarkar. Let me first come to what do we mean by double-engine Sarkar. Probably they refer to double engine in the sense they are having same party to govern at state and central. This result in double speed development. People of Goa are witnessing to this super fast speed of governance, due to which this double engine, Goa is on the verge of untold destruction and onslaught of wealthy class coming from outside the state that is outrightly buying and finishing Goa at double the speed. Hence, this double engine is taking Goa to run at double the speed. The environmental damaging projects are thrust on Goa to finish its green forest, its lifeline rivers and its heritage, a natural attraction at double the speed. Hence, I say that this double engine Sarkar is actually in reverse gear. And I suspect that instead of taking us to 2047, where it will be Viksit Bharat or 2047, it's going towards 1947. In fact, the whole address is full of repeated mention of double engine Sarkar, Viksit Bharat, Savanpurna Goa, Anta Gaya, and such other phrases which have lost all their meanings. These are used to create a rosy picture and let the Goan believe that in far future, somewhere in 2047, he will see progress. But let us toil, struggle to meet both ends and be without any real development. With this, let me point out the issues and matters that should have been taken by Honorable Governor in his address and also show the fallacies that are dished out by this government. Speaker, sir, the Honorable Governor mentioned that with the saturation approach, there is a better ease of living for people of Goa state. Making people enroll and link their personal data to host of registration links of various schemes
This government is only misusing their data for their publicity, as whenever they want to do publicity campaign, the data from these schemes is used to contact the so-called beneficiaries. How many times are you making people to register for this or other schemes? And how much real benefit are you giving them? Let me congratulate the government for successfully organization of decennial exposition of relic of Saint Francis Xavier. It facilitated record number of devotees to visit Old Goa. Honorable Governor mentioned that this exemplified the communal company in Goa. I totally agree with that. But unfortunately, there were attempts by communal forces to create controversies before the event, and the government was lax in dealing with these forces. And only when public agitated, there were some steps by the government, and again, the agitators who were agitating peacefully were targeted. Speaker, sir, the Honorable Governor should have also pointed out the failure to protect the sacred and heritage site of Old Goa. The continued matter of illegal construction close to the heritage site, as well as a recent attempt to destroy heritage monuments for tourism projects and setting a waste treatment plant nearby shows that government is not serious in promoting the spiritual and heritage nature of the place. The Honorable Governor proudly stated the gross state domestic product of the state is on the rise at 13.87%, with gross state domestic product per capita at 7.65 lakhs, portraying a robust and healthy economy. I was curious to know from where this figure has come and would like to request the government to provide the details of how GSDP of rupees 1 lakh 21,310 crores would be actually achieved. I would like to bring to the attention of the House that this figure of DSDP is what was estimated in the budget at the glance document of the budget that was presented for 2024-2025 at that time. Claiming an estimate to be actual is not appropriate, and hence, Honorable Governor's address and his claim is misleading and giving wrong picture of economy. And when the Honorable Governor stated that GSDP per capita is 7.64 lakhs, it would have been nice to also inform what is the loan capita on Goans. For the loan of 12,395 crores taken in 2017, it was estimated that in this year, the loan that will be taken is 26,605 crores rupees. Repayment of loan amount itself, as stated in budget, is rupees 13 lakhs 88,038 crores. Honorable Governor also mentioned about CM's helpline, which is active only in 7 departments. Again, just like making people fill multiple online forms and asking them to link their PAN, Aadhaar card and other data, these various helplines also come and go with no real benefit. Unless there is a robust e-governance setup, submitting complaints along with helpline will not resolve the problem, but instead will add to the delay. On public transport, Honorable Governor spoke about a smart transit card to enable commuters to use them seamlessly. It is a good idea, but Honorable Governor has failed to state that public transport system in Goa village is pathetic and people resort to their own transport system to reach their home, reach their work. The senior citizens, women passengers are finding it difficult to reach on time for any of their routine work due to this. The government should have provided more buses and mini buses in the interior areas of Goa. There is a poor response to Majji bus scheme, as bus owners are not finding it effective. Also, they do not have means to deploy new buses and replace the old buses. The government should provide a scheme for subsidized loan for traditional bus owners to acquire new buses. The bus owners organization is planning for agitation for their long-pending demands. The Honorable Governor mentioned that families of accident victims were provided compensation, with total of 50 victim families provided with 94 lakhs. It comes to less than 2 lakhs of compensation for accident victim families, which is a joke.
Can you equate a life with a mere rupees 2 lakhs? The Honorable, it is the opposite. Governor should have mentioned that this year was the worst in terms of maintained law order, with murders, fights, and crime on the rise. The Home Department has failed on all fronts. There has been escapes from custody with police escort that shocked the governor. The police atrocities have been increased. The cases related to land grab scam are not resolved. The matters related to cash for job scam is also been pushed under the carpet with no special police officer investigating the case. The MOU with IIT Goa and BITS Goa, with the claim to strengthen law enforcement with cyber security, will remain on paper, like all other MOUs, as police and their controlling bosses are not interested in solving such cases. They are busy targeting social activists, politicians, and innocent citizens instead of punishing the culprits. The Honorable Governor stated the Goa State Staff Selection Commission has ensured transparent and merit-based recruitment for government jobs. But Honorable Governor should have mentioned that this GSSC has made operational after a long delay and that it is working at a slow pace. The number of vacancies advertised by them is very less compared to number of vacancies reported by various government departments. Some departments even recruited on their own. The current recruitment that is ongoing for LDC is very lengthy and taxing on candidates. The amendment that were made to recruitment rules of requirement of 1 year work experience made several candidates ineligible for applying the job. And hence, those who were part of government apprenticeship scheme and those who were selected based on proximity to ruling party has become beneficiaries of such a rule. The Honorable Governor said that every individual has a right to enjoy the best attainable state of physical and mental health. Goa has the cutting-edge health infrastructure which include hospitals, clinics, laboratories, and other healthcare facilities. It plays a vital role in addressing health challenges and ensuring resilience of communities. Honorable Governor should have mentioned that apart from Goa Medical College and Hospital Bamboli, no other government hospital comes close to what is claimed as meeting health challenges. All these hospitals act as a referrals for GMC, and as a result, load on GMC is increased manpower. Health Department has failed to ensure basic services to all these hospitals. The laboratories and testing labs of government don't conduct any of the advanced tests which need to be done outside by paying. The Honorable Governor spoke about various cards and schemes such as DDSSY and then Ayushman Bharat Health account, and people are confused about which scheme to register and use. The Honorable Governor mentioned that several schemes through which women are provided livelihoods support under Goa State Rural Livelihood Mission by forming self-help groups and the village organization. But at the same time, government is trying to take away their business of midday meal scheme by outsourcing the contract to Akshaya Patra, an out-of-state agency which is now promoted by the government. The Honorable Governor mentioned about benefit to our farmers and from Agriculture Department, such as hiring, purchase of services and equipments, compensation price, assured price, Shatkari Aadhar Nidhi, organic farming, etc. But the Honorable Governor should have mentioned that huge agricultural land is now been converted into settlement by making amendment to TCP rules, and several illegal activities such as land filling, encroachment, hill cutting have been permitted, and the government is turning a blind eye to all such activities. Very soon, Goa will have little land for agriculture. The Honorable Governor should have also mentioned that the schemes to purchase agricultural equipments are not farmers friendly. And what we need is a cashless service. As many of the time, farmers has to pay upfront and he is reimbursed later after such much delay
and after asking him to frequently the Agriculture Office several times. The Honorable Governor failed to address the serious issue of Khazan farming in the state. The total lack of control and monitoring by Agriculture Department. Khazan farming of paddy field is becoming difficult day by day. The coastal and hinterland belts of Tiswadi, Bade, Salsette, Perne, Marwangwa, Ponda and other talukas have almost 27,000 hectares of Khazan land. How much of that land is available today? How much of that is cultivated today? The Khazan system has provided protection to the people of this area from flooding and salinity. Today we see barns are broken or damaged. Sluice gates are damaged. Saline water has entered in the field. As a result, no farming is taking place. And this reclaimed land is now being used for fish farming alone. The salt harvesting through salt pan at various places in Goa is also dwindling due to this result. For both farming and salt harvesting, the lack of labor and machinery is hampering the practice apart from the above-mentioned problem. The Soil Conservation Division of Agriculture Department has to ensure that Khazan lands are repaired, reconstructed with the best possible technology and that they'll last longer. They have to use traditional technology. The Engineering Division of Agriculture should procure machineries for sowing, harvesting, tilling land, and that is approximate for Khazan land. Department is not having machineries such as cage wheel tractors which can be used in such field. The Honorable Governor mentioned that more and more people are to be brought under fishing business. Honorable Government should have mentioned that small and traditional fishermen are not able to meet their livelihood due to overfishing and disturbance. The Honorable Governor said that NEP implementation will be completed by 2030. But the implementation and roadmap for NEP 2020 lacks clarity and has created confusion and anxiety in the minds of students, parents, and teachers. Sudden unwarranted decision to commence 15 minutes. 15 minutes. I'm going 2 hours. Opposition are 2 hours. Last 1 minute, just finished. Last 1 minute. Don't want opposition. Minute. The NEP implementation in higher education sector is without any infrastructure support. Several government schools lack computer lab support, that is shortage of teachers and absence of other facilities. The change in language learning is going to create a long-lasting impact on Goans, who are known to be proficient in multiple languages, including foreign languages. The discouragement to learn foreign language is a failure of NEP implementation. I want to ask whether this has been posed as a deliberate ploy to create a society that is not familiar with global culture and life. Then NEP implementation of higher education also resulting in losing interest of students in learning. The choices available to the students are made limited and strange. Within a year of its introduction, the ordinance of Goa University are undergoing changes, which clearly points that the implementation was done in haste and without applying mind. The radical change that NEP is planning is without any substantial increase in resource allocation both at school and higher education level. And it means it will be a big failure. At the same time, the shift is in taking from state-funded education to privatization right under the nose of NEP. And it looks like this is the main agenda of the double engine circle. The red carpet offered to private university by offering them various facilities like land and other benefits will create uneven situation in learning with costly education for low-income groups. Rose finish. The Honorable Governor said, Next. Goa is regarded as a vibrant sport destination and also said it Nilesh will Kabral. be preferred sport destination. 1 minute. ना 2 मिनिटं झाली. Oh, echo point clear करतो. But he should have mentioned that all sports facilities that are created during the hosting of Western International Games are not being utilized properly and there are lack of coaches. झालं. Thank you. निलेश.
Is to support the motion of thanks uh, given by our honorable colleague Premanan Sheth and oppose the amendments proposed by the opposition. Speaker sir, first of all, I would like to congratulate the government under the honorable leadership of Chief Minister Pramod Sawant. The exposition which they did with a categorically very good infrastructure relating to all the people who have come far and wide to visit this exposition. And in his speech, Governor also mentioned the same. And I think it was done a wondrous job, and I congratulate Honorable CM, Dr. Pramod Sawant, and his colleagues for organizing this festival. Speaker sir, Goa has progressed well, and it is growing in its GSDP, maybe marginally, but it is growing, Speaker sir. Speaker sir, the 4 indexes of goals where the central government has led, 12 indexes, Goa achieved first position 4 and achiever in 12 and front runner in 12. But I'm sure with the leadership of Honorable Chief Minister, in the next year we will be achieving much more. Further, Speaker sir, the smart transit card, which has been implemented by Honorable Chief Minister and Honorable Transport Minister, is a forward-looking thing. But I honestly suggest that the smart card should be used rightly in various sectors, so that म्हाका खबर ना, but I have heard that आमचे जे smart बसी जे पणजे घातल्या, ते स्मार्ट बसीक आतां लोकांक त्रास जाता स्मार्ट कार्ड यूज करपाक. And some sort of mechanism where you can find friendliness in using these cards may be looked into, Speaker sir. I congratulate the government and the Honorable Transport Minister for starting the registration of scrapping facilities where they are giving subsidies on the vehicles, but it is not picked up. I don't know why it has not picked up. Maybe there is some hindrances which the Honorable Minister and the Honorable CM may look into it. But it's a good thing that they have done, Speaker sir. And I'm sure that over a period of time, it will be picked up and it will get on the right earnest. Our interim compensation for road victims has also been modified recently and put responsibility on the police inspector to find out the persons for bringing in the people and making the formalities. And I hope sincerely that the Home Department and the Transport Department will work in hand, as pointed out in the Governor's speech, that the modification is really a good thing and it will happen, it will give benefits to the people of Goa, Speaker sir. माझी बस स्कीम ही जी आज चालू आसा, हांव ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर सीएमाक कॉन्ग्रेट करता, पण म्हाका दिसता बाकीचे जुडपाक जाय तो. स्कीम जी डिझायन केल्ली बरी आहा, स्पीकर सर, पूण म्हाका खंय तरी जे KTCL फ्रीटाक कनेक्ट करपाक जाय, आज त्यांचे विशय खुबशे आसा. म्हाका दिसता ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एवरी 15 days मिटींग घेवन खंय तरी बरे भशेन सीएमाचे गायडन्स घेवन ताका बाकीच्यो बसी बाकीच्यो हितून जोडून जाल्यार खुबसो जॉयन जावंक सोदता ते मातशें करचें, स्पीकर सर. बट एज ऑफ ऑल द स्कीम, माझी बस स्कीम जी इंट्रोड्यूस केल्या ती बरी स्पीकर केल्ली आसा. कन्स्ट्रक्शन ऑफ न्यू पुलीस स्टेशन बिल्डिंग्स जे आज आमी म्हणटा, जे केपें आमचे चालू केल्लें आसा, बरें बिल्डींग, ओल्ड बिल्डींग आसा म्हणून केल्लें आसा केपें पुलीस स्टेशन, आतां मेकशिफ्ट चालू केल्लें आसा, पूण ताका बजेट बी दिल्लें आसा आनी म्हाका खात्री आसा की बेगिना बेगीन तें जातलें आनी बेगीन बेगीन तें बिल्डींग कंप्लीट जावन आमकां लोकांक जे केपें एरिया आमचे मतदारसंघाक थोडोसो भाग लागता ते पोतून चालू जातलें, स्पीकर सर. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाचे डिसिजन एगेन फ्रॉडस्टर्स ऑन अ गव्हर्मेंट जॉब जे ऑनरेबल सीएमान स्टँड घेतलो आनी FIR लॉन्च करून खूब जाणांक धरले, पूण लॉजिकल कन्क्लुजन जे आसा हें पावपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण इट इज अ गुड इनिशिएटीव टेकन बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, कित्याक खुबशे लोक उलयता, ऑपोजिशन उलयता, बाकीचे उलयता आनी बेश्टे कट मोशन म्हणना ताका, एमेंडमेंट मोशनार तितून घातला. पूण म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान रायट डिसिजन घेतला, पूण खंय तरी ते लॉजिकल कन्क्लुजन पावपाक जाय, स्पीकर सर. आनी जी आज कंप्लेन जी पावल्यो की व्हेकल्स गोल्ड ऑर्नमेंट्स, आमच्या मतदारसंघात एक बँकान एक कोण तरी एक बायल मनशान खूब जे सिनियर सिटीजनाक टोपी घातल्यो, म्हणजे डुप्लिकेट बँकान बसून डुप्लिकेट FD करून त्यांचे सिनियर सिटीजनांनी पयशे काडले आनी ऑनरेबल सीएमान दखल घेतल्या, पूण दखल घेतल्या पुलीस इन्स्पेक्टराक ट्रान्सफर केलो एकट्याक. पूण आतां ताका लॉजिकल कन्क्लुजन जावन जे गोल्ड ताणें रिकवर केल्या, जे पयशे रिकवर केल्या, हांकां ते मेळपाक जाय, स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज आमी पळयता की
individual writer-चे Nilesh, extend the duration of the house, duration of the sitting of the house by 1 hour. the motion is before the House. Those in favor may say ayes. Ayes. Those against may say noes. Ayes have it, ayes have it, ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, आम्ही physical and mental health, Goa has got a cutting edge for health infrastructure, which includes hospitals, clinics, laboratory and other healthcare. It's a very good decision, commendable decision, Speaker sir. Because of these decisions where Health Minister and Honorable CM is involved, things are getting materials. But I would request Honorable CM that आमचे जे एक मागणी आसा कुडचड्या वयली, जे हेल्थ सेंटर बरें CHC जे सब सेंटर केला आनी तेजे खातीर डॉक्टर जे प्रोवायड करपाचे ऑलरेडी सीएमान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले आसा घेवपाक, पण हेजे खंय तरी त्रुटी जावन ARD कडे आनी कोणा कडेन उरता. सो एकाय जणी म्हाका बूस्ट दिवन हे बेगीन बेगीन करून घेवचे अशें आमचे रिक्वेस्ट करता. तशेंच आय कॉंग्रेच्युलेट ऑनरेबल CM that सांकळी is the first CSC in the country to start an optometric OT. It's a great initiative, but I feel तशें सगळें केलें तशें आमच्या सायडीन करचें, बिकॉज आमची OT थंय बसयल्ली आसा आनी ऑप्टोमेट्रिक जाल्यार ऑप्टोमेट्रिक आमचे म्हणजे सर्जरी बाकीचे करपाक जाय, पूण ह्यो बरे इनिशिएटीव जी जाले आनी रेकॉग्नायज्ड CHCन हे चालू केल्ले स्पीकर सर. आज आमी गोवा नॅशनल प्रोग्राम ऑफ पॅलेटिव्ह केअर has also transformed the services of the states, has come 5th in the state with dedicated state palliative care policy. But I honorably request Honorable CM that Honorable HM also, that not only we come 5th, but we should be the first in the years to come, so that this palliative care can be really looked into, Speaker sir. Speaker sir, health center, आमचे health center infrastructure वाढिल्ले आसा, खूबशी गोष्टी फुडें वता तेन्ना जे दीन दयाल सेवा योजना जी आज आमी म्हणटा की 1,81,000 कार्डां दिल्यात आनी ऑलमोस्ट 85,049 लोकांक जे बेनिफिट्स मेवल्या. हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करतलो की जे जे हॉस्पिटलांक तेणी जी कार्डां यूज केल्या तेंची सगळ्यांची बिलां घेवची आनी हेल्थाचे कार्डा वयल्यान कितले पयशे यूज जाले आनी तेणी कितले पयशे फारीक करपाक लागले, हेजे डिफरन्स कित्याक ते फारीक करपाक लागले, हेचेरूय चवकशी करून तांकांय बेनिफीट हेल्थांतल्या कार्डांतल्यान कित्याक मेवना हेचेरूय चवकशी करून खंय तरी वी शूड मेक इट द हेल्थ कार्ड जे दीन दयाल केला इट शूड बी 100% अशें म्हाका दिसता. सो सिन्सियर रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल CM एंड ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर दॅट टू टेक द एंटायर हेल्थ कार्ड्स जे लोकांनी यूज केल्या ताका बिलां एक्चुअली कितली येयल्ली आनी कितली यूज जाल्या स्पीकर सर, आनी कित्याक दुसरी करूंक ना स्पीकर सर. दुसरी गोश्ट जी गोवा मेडिकल स्कीम जी आज 5 लाखाक केल्ली आसा आनी इनकम सर्टिफिकेट इनकम एनहान्स फ्रॉम 8 लाख केल्लें आसा, बरें आहा गोश्ट स्पीकर सर. आनी हेजे खातीर जो म्हाका दिसता हांवें फॉलोअप करून आमच्या मतदारसंघान मेवल्लें आसा, पूण खंय तरी मागीर एकदां DHSक जेन्ना DHSन ऑर्डर दिता पोतून मागीर जेन्ना रिएम्बर्समेंट येता, रिएम्बर्समेंट वयता तेन्ना GMCन वयता, ते GMC पावटी मारपाक पडटा CM सर. ताका लागून हांव CMाक रिक्वेस्ट करता की हेल्थान दितरी there is no question of again sending the patients back, and the whichever department under Dean or under MS, they should immediately give the benefit to the people, Speaker sir, because they have spent the money. It is only reimbursement what the government is right now doing, Speaker sir. Speaker sir, I also congratulate Mukhyamantri Anupama Yojana, जे म्हाका सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जे विदाउट एनी इश्यूज तेंचे भितर कॉम्पिटिशन लावन तांकां खंय तरी दे गेट द बेनिफीट ऑफ युजींग द दे बिकम canteens can be operated by the Speaker. And it's a good initiative started by Honorable CM and the Mukhyamantri Annapurna Yojana. I feel that it should be rightly understood taken all the canteen facilities in Goa so that these people can be encouraged, Speaker sir. Speaker sir, I congratulate first of all Sanjay Anand Patil for receiving the Padma Shri Award in pioneering natural farming. Honorable Governor also has congratulated him, CM has also congratulated, and Agriculture Minister has congratulated. But like this type, Sanjay Anand Patil should be made everywhere in Goa, Speaker sir. And for that, we should sincerely work towards making it successful. I remember that last tenure of mine, there was a scheme where those farmers would make an application and they used to receive the machinery by paying whatever as ST 10% and Magi General 40%.
आतां ती स्कीम बंद जाल्ली आसा कित्याक आतां ते 40% भरूंक पडटा, पयलीं 100% भरूंक पडटा आनी ताका मागीर गव्हर्मेंट रिएम्बर्स करता. पूण ही म्हाका कितें दिसता, म्हाका अशें परतून ती स्कीम चालू करपाक जाय सो दॅट द फार्मर्स ऑफ दीस स्टेट कॅन बेनिफीट. स्पीकर सर, स्पीकर सर, अ गूड थिंग ऑन द गोवा स्टेट मॅनेजमेंट स्कीम, आमचे जे मतदारसंघांनी स्कीम आमी इम्प्लिमेंट केल्या, पूण खंय तरी वी हॅव इम्प्लिमेंटेड आनी इट इज वर्किंग. आय एम नॉट सेइंग 100% सक्सेस, बट इट इज वर्किंग वेल. आनी आय कॉन्ग्रेच्युलेट एंड थँक ऑनरेबल सीएम फॉर इंट्रोड्युसिंग दिस स्कीम. आनी गोरवां जी भटकी गोरवां खंय तरी व्हरून आमचे थंय जी सेटल जाल्ली आसा, म्हणजे दे टेक इट अप. बट आय थिंक दे रिक्वायर पुलीस सपोर्ट ऑल्सो, बिकॉज जेन्ना ते येता खंयच्या खंय पावता तांकां आतां जे गोरवां दवरपाक येता दे फील दॅट खंय तरी गोरक्षक येता आनी ते म्हणटा मारपाक व्हरता, इवन दो तें नांव आसा. सो मागीर तेंचें हें जाता, भासाभास जाता आनी मागीर खंय तरी फुडें व्हरपाक पडटा. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल सीएम दॅट वेन एवर दे आर दीस अंडर दीस गोवा स्ट्रे कॅटल मॅनेजमेंट स्किमीक हांकां म्हाका असं पुलिसूय तेंच्या वांगडा दिवपाक पडटलें सो दॅट दे कॅन टेक दीस स्ट्रे कॅटल्स एंड आमचे गोंयचे रस्ते फ्री जावंक शकता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, in the state food index, under the small states category, we have received the first place. I congratulate the Honorable CM for having this success, and I wish that all other small states, we have first places all over the awards, Speaker sir. Speaker sir, आमचे डिस्ट्रिक्ट मिलेनियम फाउंडेशनान आमचे जे क्लासरूम जे सेटअप केला फॉर स्मार्ट क्लासरूम, असा थोडे क्लासरूम केल्ले आसा, पूण सगळ्यांक करचे अशें हांव रिक्वेस्ट करतले. आनी मिटींग जे जाता म्हाका 3-3 म्हयने खूब त्रास जाता. पयलीं तेंची मिटींग जाता, मागीर गव्हर्नर मिटींग जाता आनी मागीर करता म्हळ्यार टायम लागता. सो म्हाका दिसता ह्यो इन पार जे सगळीं स्कुलां आसा, DMF हॅज गॉट आमचे सावथ गोवा तरी एक बॉडी आसा. आय थिंक दे शूड विजीट ऑल द स्कूल्स इन द मायनिंग इफेक्टेड एरियाज अँड प्रमोट दीस स्मार्ट क्लासीस जस्ट बाय देमसेल्फ. स्पीकर सर, मिड डे मिलाचे जे आज 1,54,914 जे मिड डे मील स्किमी अंडर भुरगीं बेनिफीट जाता. आतां अक्षय पत्र चालू केल्लें आसा. विजय बाब म्हाका दुसरें उलयतलो की आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिवन हांव तेजेर कांय म्हणना, पूण जे कडेन खंय जे सेल्फ हेल्प ग्रुप फेल जाले, जे आमच्या मतदारसंघानूय थोडे कडेन फेल जाल्ले आसा, दे वर अनेबल टू प्रोवायड. आय थिंक दीस शूड बी टार्गेटेड फर्स्ट. And wherever there is a satisfaction, maybe they can be taken in on board and they can be part of it, Speaker sir. But I congratulate CM to bring Akshay Patra because it's a very good system I have seen outside the state. And हे करता तेन्ना बरें दिसता. Speaker sir, I thank Honorable Chief Minister. The DJ gift scheme, जी डायमंड जुबली गव्हर्मेंट इन्व्हेस्टमेंट फॉर टेक्निकल एड्युकेशन जे चालू केल्लें ती मदीं बंद केल्ली. पूण कालच्या एसेंब्लीन हांवें फाटल्या एसेंब्लीन CMाक उगडास केलो की ग्रॅज्युएशन कॉलेज जे करता तांकां एड्युकेशन फ्री आसता, पूण इंजिनियरींग करता तांकां एड्युकेशन फ्री आसना. तांकां 1 लाख 1.5 लाख रुपया भरपाक पडटा. म्हणजे खंय तरी ऑनरेबल CMान ती परतून चालू करूंक हांव तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी इतलेंच मागता की स्कील डेव्हलपमेंट इज द फोकस ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. आनी हें करता तेन्ना म्हाजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल CMाक की जशें आमच्या मतदारसंघान एक वोकेशनल इंस्ट्रक्टर बाय द नेम ऑफ विजय गणपती चारी, ताका ही हॅड बीन अवॉर्डेड एज अ नॅशनल टीचर्स अवॉर्ड इन 2024 अंडर कॅटेगरी 1 एज अ बेस्ट स्कील ट्रेनर. म्हाका दिसता अशे हे ITIचे आमचे इंस्ट्रक्टर खूब जाण आसा, लास्ट 8 वर्सां 10 वर्सां कॉन्ट्रॅक्टर आसा. खंय तरी एक स्कीम अशें आज सेक्रेटरिएटान जे आमचे 7-8 भुरगे जे फाटल्यान फॉलोअप करून खूब वर्सांनी डायरेक्ट तांकां आतां रिक्रुटमेंटार घेवन तांकां फिक्स केले. तशें ITIचे जे इंस्ट्रक्टर जे नॅशनल अवॉर्ड घेता तांकां असले कॅटेगरी कोण घेता तांकां डायरेक्ट फिक्स करचे एंड प्रमोट विदीन देम कॉम्पिटिशन. आय फील CM has to take it up on it. He is being the minister also. Speaker sir, I also will take another 2 minutes and I will congratulate the government that all these are under ISO certified ITIs. It's a very good initiative. And हे करता तेन्ना बाकीच्यो ज्यो गोष्टी ITI करता तेय फुडें वयतले. स्पीकर सर, स्पीकर सर, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट has got a boost. आणि जो एस्टिमेट 1,183 crores त्याने म्हणले सरकाराचे पर्सेंटेज आणि स्टेटीचे पर्सेंटेज करून, आणि जो बिडर आलो त्याने दे हॅव स्पेंड दॅट मनी अँड नाव इट विल बी कमिंग बॅक. I would request Honorable CM that money coming back should be used entirely to repay the loans of the government, so that some people feel that there are so many loans which are taken by the government. I am not saying Honorable CM is saying these are loans of the past. Honorable CM is on record that even though he has got so many, he is allowed for so much borrowing,
but it takes hardly 15 to 20% borrowing. So it is prudence in managing the resources. So this money also should be taken in that this and be allowed to take, Speaker sir. Speaker sir, I also request that प्रधानमंत्री जे ग्राम सडक योजना भितर जे खूबशे पयशे सेंट्रलान हाडल्या आनी खूबशे पयशे स्टेट गव्हर्मेंट दिता तांकां हे एकठांय करून दिवपाक मेळटलें. आनीक मिनट घेता स्पीकर सर आनी इतलेंच मागता. गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हॅज कंप्लिटेड 12 इन्फ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्स. आमच्या मतदारसंघानूय खूबशे चालू केल्ले आसा. तशे आमचे स्विमींग पूल प्रोजेक्ट, आमचे एक्सटेंशन ऑफ बस स्टँड, आमचो बिल्डींग ऑफ न्यू बस स्टँड, एक्सटेंशन ऑफ रवींद्र भवन, असे खूब प्रोजेक्ट 2016-17 चालू केल्ले. फुडले बजेट स्पिचीज गव्हर्नराचे स्पिचीन ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता आमचे प्रोजेक्ट चालू केले ते कंप्लीट करून फुडले गव्हर्मेंट स्पिचीज तेजे 12 प्रोजेक्ट ह्या वर्साक कंप्लीट केले दाखयता. ऑलमोस्ट 480 crores आमचे प्रोजेक्ट कंप्लीट करून फुडले बजेट जे हितू येतले गव्हर्नर एड्रेसान तेन्ना तेणे आमचे रिकॉग्नायज करून दिवचे स्पीकर सर अशें रिक्वेस्ट करता. आनी लास्ट एकूच सांगता जे 100% रिन्युएबल एनर्जीची स्कीम ऑनरेबल सीएमान काडली गोंय मिनिमम वीज योजना 2024. हांव नको हांगा आमचे 5 किलोवॉटाचे जे आप 400 युनिट जे कोण कंज्यूम करता तांकां फ्री. आमचे ऑलमोस्ट 800 लोक रजिस्टर जाले पण आज पासून तांकां एकट्याकूय मेळना. बाकीचे कडेन म्हाका दिसता खंय तरी दिल्ले आसा. हांव ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की तेणे इंटरव्हीन जावन आमचे मतदारसंघात जे ऑलमोस्ट 800 लोकांनी एप्लिकेशनां केल्या ही स्कीम तांकांय बेनिफीट जावचें. हांव नका बाकीच्या मतदारसंघात कितें आसा पण म्हाज्या मतदारसंघात 800 लोकांनी घातल्या. आज करून एकट्याकूय कोणाक ती स्कीम इम्प्लिमेंट जावंक ना. सो ते पोतू लोक आमचे कडेन विचारता कित्याक जावना म्हणून. ती बेगीन करून घेवची. पूण स्कीम बरी स्पीकर सर, ही स्कीम बरी. खंय आनी खंय जे बाकीचे गव्हर्मेंट फ्री दिता पळय अशें ना. You produce your own electricity and you get free other electricity of the government. कित्याक तूं ग्रिडान दिता. सो आमचे मतदारसंघान हे बेगीन ऑनरेबल सीएमान करचे. आनी इतलेंच मागून परतून एकदां हांव इतलेंच मागता जे आमचे मतदारसंघाचे बाकी गोष्टी हांव ऑनरेबल सीएमान सांगता की ह्यो कंप्लीट जावन जे अशे मायनींग ब्लॉक जे चालू जाल्ले आसा फुडले ब्लॉक आमचे सावथाक आनी बेगिनान बेगीन टेंडर करून चालू करपाच्यो भावनान कित्याक आमकां 2 बेल्ट लागता. एक रिवणा बेल्टान 1 मायन आतां जाल्ली आसा पूण ती फुडें वचोंक ना चालू जावपाक. खुबशे ट्रक बंद आसा, खुबशे लोक जे डिपेंड आशिल्ले ते बंद आशिल्ले. पूण खंय तरी सीएमान चालू केला. हांव थँक्यू म्हणटा पूण आमचे सायडीन अजुनूय चालू जावंक ना. ते बेगीन करचे अशें रिक्वेस्ट करता. आनी जे ऑनरेबल गव्हर्नरान जे आमचे गव्हर्मेंटाचे तोखणाय केले हांव ताका थँक्यू म्हणटा. आनी ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंट जो आसा इज अ पिपल्स गव्हर्मेंट तांकांय फोकस करून जे आमचे मतदारसंघात कामां उरल्या ती बेगीन करचे. थँक्यू स्पीकर सर. David Jason, this sir. Speaker sir, I rise to speak on the governor's address. Speaker sir, हे ते गव्हर्नराचे अभिभाशण 44 पानां 192 पॅराग्राफ म्हणटकच रोखडेच बेल बीन मारनाका. हाजेर खूब वस्तू आहा. आनी हे भाशण अभिभाशण करतना गव्हर्नर हांव म्हजे तकलेर हें घेवन उबो राविल्लो कित्याक म्हाका दिसतालें की आमी धाकटी सेशनां करून एक कॉन्स्टिट्युशनल आमी हत्या करतात. पूण आतां मुखेलमंत्र्यान सकाळीं सांगले भशेन की ज्या सेशनान अभिभाशण गव्हर्नर करता म्हणल्यार वर्सावळीचें पयलें सेशन, पयलो दीस ऑफ द पयलें सेशन, त्याच सेशनान रिप्लाय टू गव्हर्नर्स एड्रेस जातली. तशेंच बजेट जे सेशनान प्रेजेंट जाता त्याच सेशनान डिमांड्स डिस्कस जातले. म्हणटकच शेळें सेशन गोंयकारांक पळोवंक मेळचें ना. हें जे मुखेलमंत्र्यान अश्युरन्स दिलां ताजेर हांव खुशी आहा. पुणून आतां मेरेन हें जायनाशिल्लें. सस्पेन्शन ऑफ रुल्स जाताले. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार संविधान म्हणून जें आसा म्हळ्यार आमची घटना जी आहा ताजी कंटिन्युअस हत्या ह्या सभागृहांत जाताली. इतलें आसून पसून गव्हर्नराच्या अभिभाशणान दुसरो पॅराग्राफ असो म्हणटा की इन दीस ऑगस्ट हाऊस I feel privileged to state that this year we have completed 75 years of adoption of our constitution. संविधान का अमृत महोत्सव. स्पीकर सर, हे एक फकाणां गोंयकारांची केल्ले भशेन दिसता. आनीक ह्या वर्साक सरकारान गव्हर्नरा कडच्यान अशे वेग स्लोगन्स
जे पॉलिसीज म्हणून दाखयल्ले भशेन वतात म्हणल्यार स्लोगन्स दॅट मास्करेड एज पॉलिसीज अशे 5 पॅराग्राफ आहा. गव्हर्नर म्हणटा संविधान का अमृत महोत्सव, विकसित भारत विकसित गोवा एट 2047, गुड गव्हर्नन्स डे, डबल इंजिन सरकार, ह्युमन डेव्हलपमेंट थ्रू अंत्योदय, ग्रामोदय एंड सर्वोदय, सॅच्युरेशन अप्रोच इन इम्प्लिमेंटिंग सोशल सेक्टर स्किम्स. हे सगळे स्लोगन बरे दिसता स्पीकर सर, पूण हे स्लोगन गोंयकारांचेर कितें इम्पॅक्ट आसता, एम्प्लॉयमेंट कितें मेळटा, गोंयचे इकॉनॉमीक फायदो कितें जाता, गोंयकारांक कितें फायदो जाता, हें म्हाका दिसता गोंयकारांनी डिसायड करूंक जाय, सरकारान न्ही. स्पीकर सर, आतां कित्याक सांगता पळय, फॉर एग्जाम्पल गव्हर्नराच्या भाशणान अशें म्हणटा की गोवा एट्रॅक्टेड USD 174.79 million in FDI between 2019 and 2024. Speaker sir, how do we gauge whether this figure signifies progress or stagnation? कशें progress म्हणून कित्या वयल्यान दिसता तुका? Where was this investment allocated? How does Goa fare compared to neighboring states? आतां हांव तुका रिप्लाय दिता. Goa ranks 20th nationally in FDI inflow. आमच्या देशाक कितल्यो स्टेट आहा रोहन? 28 आहा. 28 आमी 20वे पडटात. सो आमी पळय, वी आर 8th फ्रॉम द लास्ट. कंपेर अस विथ अदर दीस. दादरा नगर हवेली दमाऊन दीव attracted 179.29 million. आमी कितले? 174.79 USD million. Uttarakhand secured USD 209.97 million. Himachal Pradesh USD 298.31 million. Same period. Speaker sir, when even hill states with logistical challenges surpasses Goa's performance, what it exposes? It exposes the double engine Sarkar's empty sloganeering. आता हे फिगर खंयच्यान हाडले काय म्हणटलो तूं? हे फिगर लोकसभेन 16 डिसेंबर 2024 एक LEQ 3314 दिल्ले आहा. So these are very concrete figures given by your upper engine in the bigger house of parliament, म्हणल्यार the house of the people, Lok Sabha. Speaker sir, without transparency and comparative analysis, governor's statistics are mere theatrics. Goa deserves answers, not ambiguous tallies. Answers are not coming. Speaker sir, हाका म्हणटात जेन्ना कोणाक कन्विन्स करपाक शकना तेन्ना ताका कन्फ्यूज करप. ओके फिगरां सांगप आनी घुसपावप. स्पीकर सर, हो सरकार इल्युजन ऑफ ट्रूथ थियरी फॉलो करता अशें दिसता. म्हणल्यार कितें की फटी सांगीत रावप, एक दीस लोकांक तें खरेंच दिसपाक लागता. पूण लोक हुशार आसा, तो सरकाराक भिता म्हणून जाहीरपणान उलयना, कित्याक तुमी रिवेंज घेतात. स्पीकर सर, आतां पयलीं हांव फायनान्साचेर येता. ड्युरींग 2018 to 23, outstanding debt of the state government increased from 28.41 to 31.57% of GDP, breaching the target of 25% of GSDP set by the Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2014. FRBM म्हणटा तें. In short, Goa was on a loan spree. म्हळ्यार कितें? कोंकणीन जर सांगूंक गेलो जाल्यार रीण काडून सण साजरे करपी सरकार. हो सरकार आमचो. स्पीकर सर, then when the debt burden started to become unsustainable, the government cut expenditure. The government takes extreme measures to cut spending. In January 2025, the government ordered a 25% cut in budgetary revenue expenditure across departments, excluding salaries, pensions, debt-related payments. For the rest of 24-25 financial year, spending is kept at 20% of budget estimate, with some allocations facing cuts up to 40%, except for flagship schemes. म्हणल्यार बजेट व्हडलें अनाउन्स करप आनी मागीर ताजेर एक्सपेंडिचराचेर कट घालप. जानेवारी 2025 एक ऑर्डर इश्यू केली फायनान्स रेव्हेन्यू एंड कंट्रोल डिपार्टमेंटान की 25% रिडक्शन मॅन्डेटरी जाला इन द budgetary revenue expenditure for each department, excluding interest payments, debt repayments and payments for salaries and pensions. Speaker sir, for the remaining quarters of 24-25, the government has set a cap stipulating that no more than 20% of budgetary estimates may be spent, except for flagship government schemes. In some cases, allocation has been reduced to as much as 40% until the end of the financial year, according to this order.
स्पीकर सर, सरकार बजेट कट जे करता ते एक रेव्हेन्यू सरप्लस करता म्हणून दाखोवन दिता. सत्य परिस्थिती कितें आसा की गोवन्स आर हॅव्हिंग टू बेर द ब्रंट ऑफ एक्झॉर्बिटंट डिपार्टमेंटल फीज. सादें रोहन आतां आमचो रोहन फुडें दिसता म्हणून रोहन म्हणटा हांव, मुखेलमंत्री दिसता जाल्यार मुखेलमंत्री म्हणटा हांव. पूण आज रोहनान डेप्युटी चीफ मिनिस्टराचें काम शें केल्लें आहा. ओदोळ ताणें खूब कॉन्डोलन्स एडिशनां केलीं, कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां केलीं जी लेजिस्लेचर मिनिस्टरान करूंक जाय आसलीं. सो ही इज द चीफ मिनिस्टर इन वेटींग लुक्स लायक टुडे हीज परफॉर्मन्स. सो तो म्हाका दिश्टी पडटा आनी हांव ताजेर घालतां. स्पीकर सर, सावंड परमिशन पयलीं कितलें आशिल्लें? 3,000 रुपया. इफ यू आतां कधी कितें केलां, 7 दिसांचे पयलीं जर एप्लाय केलें जाल्यार 3,000 रुपया. 3 ते 7 दिसां भितर एप्लाय केलें जाल्यार 4,000 रुपया. विदीन 3 डेज एप्लाय केलें जाल्यार 5,000 रुपया. म्हळ्यार कितें? हें एक्स्टॉर्शन स्पीकर सर, हें ऑफिशियल एक्स्टॉर्शन. एंड दीस इज जस्ट द बिगिनींग. You have to expect more financial burdens as the government continues to squeeze them. Speaker sir, jenna mukhyamantri म्हणटा की has reduced debt and government has achieved revenue surplus, Goans must be concerned because the government is compensating the deficit with money from people's pockets. हाका कोंकणीत कितें म्हणटात? फुलू कुसनार खोजने पेटोवप म्हणटात हाका. सुभाष फडणवीसाक बरें खबर आहा. स्पीकर सर, 4th paragraph of the first page कितें म्हणटा की आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीचो बर्थडे 25 डिसेंबर सरकार सेलिब्रेट करता गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून. म्हळ्यार जेन्ना सगळे गोंयकार क्रिसमस म्हणून सेलिब्रेट करतात तेन्ना सरकार आमचो तो गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून सेलिब्रेट करता. ताका म्हणटात सुशासन दिवस. गोंयकारांक भरपूर खबर आहा की गोंयांत सुशासन म्हणटे कांय ना. गोंयकार वाजपेयीक मानतात. पुणून एक गोंयकारांक खबर आहा स्पीकर सर की तुमी नॉमिनेशन बेजीस पोस्ट फॅक्टो म्हणटा तें हें तुमी संवय केल्ली आहा. संवय जाली तुमकां कॅबिनेटान. स्पीकर सर, कॅबिनेट एलोकेटेड 76 वर्क्स worth 304.24 crores by nomination basis without tender and post facto, that means after the works have been allotted, in violation of CVC guidelines which state that any work above 10,000 rupees must be tendered. Speaker sir, हे कितें? हाजो अर्थ कितें? So that means काँग्रेस पार्टीन सेंटराक म्हणिल्लें आहा दिस इज मेकिंग मिनी अडानीज म्हणून. हांव तें म्हणूंक वचना. पूण हांव एक सांगता की सगळे तुमी सेलाक घाला, इन्क्लुडींग श्यामा प्रसाद मुखर्जी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी म्हणटा तो भारतीय जनसंघ घडोवपी मनीस 1951. तीच भारतीय जनसंघ म्हणटी भारतीय जनता पार्टी जाली, जी पार्टी मायकल लोबो जॉईन जालो. स्पीकर सर, हांव सॉरी आय वॉज रिफरिंग टू द श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम. आय एम नॉट सेईंग द इंडिविज्युअल. पूण तो स्टेडियम पसून तुमी विकपाक काडलो. स्पीकर सर, in the floor of the house 2 ऑगस्ट 2024 मुख्यमंत्र्यान सांगलें की जुवारीची जमीन आपूण रियल इस्टेट डेव्हलपमेंटाक अलाव करचो ना. आनी ताजे मागीर ही जमीन काडून प्रेस्टिजाक विकली. अभिनंदन लोधाक विकली. काल तुमी पेपरार सगळे एड पळयला आसतलो. लोधाज हॅव नो प्रोजेक्ट्स इन गोवा म्हणून फ्रंट फूल पेज एड. सांगपाक हे म्हाकाच तर एक फोन मारून मायकलान सांगिल्लें हांव केन्नाच तें लोधा नांव घेना, हांव अभिनंदन लोधा म्हणपाचो मरे. आज म्हणटा पळय हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा. स्पीकर सर, हो 50,000 कोटी रुपयाचे स्कॅम वॉज नॉट इन्व्हेस्टिगेटेड बट फॅसिलिटेटेड. आनी तूं ताका म्हणटा गुड गव्हर्नन्स, सुशासन. स्पीकर सर, 271 सर्वे नंबर्स ऑफ प्रायव्हेट फॉरेस्ट अमाउंटिंग टू 1.2 crore square meters of land identified by the Thomas Araujo Committee were allowed for development in 2021 according to the Supreme Court that stopped it on 3rd March 2025, this very same month. Who benefited from this move? Who will come and settle there? Is it for any गोंयकार्स? और ताजेच खातीर तुमी मेट्रो सजेस्ट करतात. मेट्रो 50 वर्सां गोंयांत जावंक शकना. मेट्रोक व्हडलें पॉप्युलेशन जाय आनी हे पॉप्युलेशना खातीर 1,20,00,000 स्क्वेअर मिटर तुमी ओपन अप केल्या काय कितें? हो म्हजो प्रश्न आहा. स्पीकर सर, मडगांव म्युनिसिपल कावन्सील 50%तल्यान 500% हायक करता म्हणून सगळे लोक बोवाळ मारतात. बाब दिगंबर गांवांत म्हणटा ते तशें न्ही म्हणून.
पूण तें कशें तें सांगपाक मंत्री जाय आशिल्लो, मंत्र्यान तें सांगचें, रोहनान मंत्र्याक सांगचें अशें अशें सांग म्हणून. पूण स्पीकर सर फॅक्ट असो आहा की म्युनिसिपल कावन्सिलान 45% बिझनेस इस्टॅब्लिशमेंट एसेस करूंक ना. 38 crores पेंडींग आहा जे रिकवर करूंक ना. हें सुशासन आनी हें ट्रिपल इंजीन सरकार. हेच म्युनिसिपालिटी आमची गोवा फॉरवर्ड चलयताली. आमी 1 रुपया केन्ना वाडोवंक नासलो. आमी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन स्टार्ट केलें. वी नेवर इन्क्रीज टॅक्सीज विदाउट गिवींग सर्विसीस. हांगा तुमी सर्विसीसूय दिना, तुमचें कामूय करनात रेव्हेन्यू रिकवरी करपाची, आनी हे सायडीन हायक 500% वाडयतात. स्पीकर सर, हें सगळें जेन्ना आमी समरायज करता तेन्ना आमी एक चिंतुया, हें गोंयची आयडेंटिटी खातीर हो सरकार कितें करता काय म्हणून, सिरियस आसा काय म्हणून. जो सरकार आज मायकल लोबोन इतलो प्रेज केलो, ही गोंयची आयडेंटिटी खातीर. मायकल लोबो म्हजे बरोबर आशिल्लो जेन्ना ओपिनियन पोल डे आमी सेलिब्रेट केलो, जेन्ना गोंयकारपणाचो सरकार आशिल्लो. स्पीकर सर, हो सरकार तुमचो ओपिनियन पोल डे विसरता आनी सेलिब्रेट कितें करता, बिहार दिवस, बिहार डे सेलिब्रेट करता. हांव वयस आनी मायकल लोबो हांगा प्रेज करता. हें म्हाका बरें लागता. मायकल लोबोक हांव मुद्दाम काडटा, कित्याक फकत आतां फुडें आहा म्हणून न्ही, कित्याक तो म्हजे बरोबर आशिल्लो ओपिनियन पोल डे ऑफिशियली सेलिब्रेट करपाक. हे खेपे ऑफिशियली हो सरकार करना, पूण सेलिब्रेट कितें करता, बिहार दिवस. बिहारींचेर हांव बेजार ना. तुमी करा रे, बिहारी म्हणटा ते क्रांतिकारी. तांणी दाखोवन दिल्लें आहा संपूर्ण क्रांती म्हणटा ती कितें ती. स्पीकर सर, पुणून आसामचे बीजेपीन बिहार दिवस सेलिब्रेशन बंद केली. कित्याक लोकल लोकांनी ओपोज केलें. तुमकां कांय ना, तुमकां फाटीचो कोणो ना, तुमकां ऑर्डर आयली वयल्यान तुमी जग पारीत करतात. ह्या वर्सा बिहाराक इलेक्शन आहा, बिहार दिवस. फुडल्या वर्सा पंजाबचें इलेक्शन आसतलें, पंजाब दिवस करा आनी बल्ले बल्ले म्हूण नाचा सगळे. स्पीकर सर, कितें आतां पब्लीक ग्रिवन्सीचेर उलोवया. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याची हेल्पलायन, CM हेल्पलायन अनाउन्स केन्ना केली, 29 मार्च 2023. इम्प्लिमेंट केन्ना जाली, ऑगस्ट 2024. म्हळ्यार कितें, 1 वर्स लागता फायल हें जावपाक, मूव जावपाक. आनी ती पसून चीफ मिनिस्टराची हेल्पलायन. ताजे पयलीं कितें आशिल्लें, हॅलो गोंयकार म्हणून आसलें. मागीर कितें आशिल्लें, CM ग्रिवन्स पोर्टल म्हणून आसलें. मागीर कितें आशिल्लें, मंत्री तुमच्या दारी म्हणून आसलें. स्पीकर सर, फुडल्या वर्सा आनी IT मिनिस्टर आसा बाब रोहन खंवटो म्हणून, हांव सजेशन दिता मुखेलमंत्र्यान एक AI चॅटबॉट करची, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स घालून. ते आनी मनीस बिनीस नाका, डायरेक्ट रिप्लाय मेळटली, युअर थिंग हेज बीन एक्सेप्टेड, आनी ते मागीर घेवन न्हिदप, कांय करप ना. कित्याक न्हिदप तें सांगता तुका. आतां एक LAQ रिप्लाय तुमी दिल्या. 4,600 complaints were received on online portal since the 1st April 2023 till date. 1,700 are pending. हे तुमचे आन्सर हा, LAQ रिप्लाय. गरीब मनीस जे मायकल लोबोच्या मतदारसंघात ना, जांकां कंप्लेंट ऑनलायन घालूंक कळना, ज्यांचे कडेन फोन ना, म्हणजे शेतकरी बिरी बारीक लोक आमच्या मतदारसंघात आहा थोडे, सुभाष फळदेसायाच्या मतदारसंघात आसतले, ज्यांचे कडेन स्मार्टफोन ना, तांणी कितें करपाचें. पूण हांव एक मागता स्पीकर सर, हो एडिशनल सिस्टम कित्याक क्रिएट करता तुमी, when there is an existing system. What is the existing system? Existing system also आहा की every department has to have a grievance officer who must sit every Tuesday between 10 AM to 1 PM to address grievances of the public. ताजे खातीर एक ग्रीवन्स रजिस्टर म्हणून आसपाक जाय. हें कित्याक फॉलो जायना, हें उगीच हें कित्याक सगळीं सेना. स्पीकर सर, हें कित्याक जायना हाडून, कित्याक द एडमिनिस्ट्रेशन इज इन्फेक्टेड विथ करप्शन. सारकें करप्शन जाल्लें आहा. हे गव्हर्मेंटाचे टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस एक्ट म्हणटा तो मेलो, मारलो तुमी. RTI एक्ट म्हणटा तो न्हिदयलो. तुमी उलयता अंत्योदय तत्व म्हणून, म्हळ्यार कितें, लास्ट मॅन इन द क्यू. तुमी कितें आहा जाणा तुमचें, तुमचो ब्युरोक्रेट, लास्ट ब्युरोक्रेट इन द क्यू इज ऑल्सो करप्ट. कोणूच उरना, सगळे करप्ट. पुलीस सादो कॉन्स्टेबल पळय उदळ आमी उलयताले, तो वचून खंय म्हाल्या कडच्यान तुजो 500 रुपया हफ्तो घेता वागातर, येदे व्हडले जाग्यार. हांव तुका सांगता, प्रूफ दिता फाल्यां. स्पीकर सर, हें वायट आनी हाजे खातीर कितें तरी करा. आतां बाब सुभाष फळदेसायचो डिपार्टमेंट सोशल वेलफेअराचेर आतां. स्पीकर सर, हांव एकलोच आमदार आसतलो ओपोजिशनांतलो जो वोकली ताका ताच्या पर्पल फेस्टाक सपोर्ट केला.
इतलेंच न्ही, हांव तुमच्या ऑफिशियल फंक्शनाक केन्ना वचना, ताजे फंक्शनाक हांव गेलां थंय. सो ताजे खातीर हांव एक दोन तुज्यो खोड्यो काडटा. कित्याक काडटा? कित्याक गव्हर्नराच्या एड्रेसान अशें म्हणना की crores of rupees have been transferred through DBT, म्हळ्यार डायरेक्ट बेनिफीट ट्रान्सफर, टू बेनिफिशरीज अक्रॉस एग्रीकल्चर, सोशल वेलफेअर, वुमन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटान सिनियर सिटीजन पेन्शन आनी सी फेलर स्कीम डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी दिवंक ना. ही सिनियर सिटीजनांक त्रास जाता. स्पीकर सर, पर्पल फेस्ट बेस्ट केलें, पुणून पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी म्हणून तांकां जें पेन्शन मेळटा हें 11 वर्सां स्टॅग्नंट आहा. गेल्या 11 वर्सांक बेजीक नीड्स सगळ्यो म्हारग जाल्ल्यो आहा. सो यू हॅव टू कॉम्पेन्सेट, पेन्शन हॅज टू इनक्रीज. एंड एज अ प्रोएक्टीव मिनिस्टर आनी मुखेलमंत्र्याक सारको लागीं सुभाष फळदेसाय म्हणटात, ताणें मातशें घालूंक जाय की हें पर्सन फॉर डिसेबिलिटीचें पेन्शन वाडोवंक जाय थंय. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्टेशनाचेर येता, मंत्री गेलो. गव्हर्नरान 6 पॅराग्राफ डेडिकेट केल्या फॉर ट्रान्सपोर्टेशन एंड रोड सेफ्टी. None of the 6 paragraphs mention road accidents have reduced. Speaker sir, रस्ते बरे झाले, रोड ॲक्सिडेंट कमी झाले. पीपल सॅटिस्फाईड विथ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो झालो. आज मुखेलमंत्र्यान म्हणलें रेल्वे आमकां जाय, कित्याक काणकोणच्यान पणजे बेगीन पावपाक जाय, ताजे खातीर नेवराट रेल्वे स्टेशन जाय म्हणून. आयकुपाक बरें दिसता, बट आर पीपल हॅपी विथ पब्लीक ट्रान्सपोर्ट? आर पीपल युजींग मोर पब्लीक ट्रान्सपोर्ट? जेन्ना पब्लीक ट्रान्सपोर्ट बरो जातलो तेन्ना तुमचें खरें सुशासन जातलें. तुमकां हाणें सांगिल्लें आहा बाब नितीन गडकरीन, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो हे खेपे टार्गेट करा म्हणून. आपल्यान तुमकां रस्ते बांदून दिले, सगळें केलें म्हणून. हे खेपे पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचेर फोकस करा म्हणून. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट वापरूंक ना. ती आमची बस म्हणटी फ्लॉप जाल्या, ती तितलीच उरल्या, स्टॅग्नंट उरल्या. वाडूंक जाय आशिल्ली, वाडना. सोड. तेन्ना एक याद करता हांव तुमकां. एक गोंयचो आदलो राज्यपाल खंय म्हणटालो की गोवा इज अ किलर स्टेट. हे कोण म्हणटालो? मार्गाचो कन्व्हिनर, एक ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनीक गुरुनाथ बाब केळेकर. तो सदां आपल्या भाशणांत सांगतालो. बाब दिगंबर कामतीनूय ताचें नांव खूब जाण घेतलां उलयतना. सद्याचे रस्त्यार घडटाले ते अपघात दर, संख्या, तातूंत येवपी मरणां आनीक ह्या भशेन असंवेदनशील सरकार जो पळयल्यार अशें दिसता की तो राज्यपाल किलर स्टेट म्हणनासलो, किलर गव्हर्मेंट म्हणूंक सोदतालो अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, लोकांक सांगलां की वायडर रोड्स वील रिड्यूस एक्सिडेंट्स, पूण तशें ना तें. नाव एक्सिडेंट्स आर इवन बिकमिंग मोर डेडलियर. पळय कशें मरतात ते लोक. वी हॅव वायड रोड्स, वी हॅव गूड क्वालिटी रोड्स, बट सी द एक्सिडेंट्स. स्पीकर सर, इन्स्टेड ऑफ इन्क्रीजिंग द नंबर ऑफ बसीस, द गव्हर्मेंट इज अनाउन्सिंग अ मेट्रो. ए बेस्ट. इफ यू डोंट हॅव ब्रेड, इट केक. डायरेक्ट बसीत ना केक खा, म्हळ्यार ब्रेड ना केक खा. स्पीकर सर, गोंयांत 50 वर्सां हें पॉप्युलेशन जावचें ना. उदो तुमकां हांवें ओगीच म्हणलें की ही जमनी कन्वर्ट करता तें करपाक काय म्हणून. स्पीकर सर, गांव ते तुमी सिटी करूंक सोदतात हो प्रश्न आहा. आनी करूंक सोदता जाल्यार सांगात डायरेक्ट. हांव मागतां की कलंगूट कांदोली गांव उरूंक ना. कलंगूट कांदोली सिटीच. खंयच्याच कॅटेगरीन कलंगूट कांदोली जर गांव जाल्यार फातोर्डा गांव न्ही, गांव सिटी न्ही. आमकां म्युनिसिपालिटी लागता मरे, तुमकां कित्याक न्ही? तुमचें पॉप्युलेशन, तुमचो ग्रोथ पर्वरी खंय पावना. टायम स्क्वेअर रोवन करपाक सोदता पर्वरीन. गांवांत करतलो टायम स्क्वेअर? टायम स्क्वेअर आहा न्यूयॉर्काक सारकें, इन द हार्ट ऑफ न्यूयॉर्क. सो वाय वूड इट बी इन द विलेज? इट इज इन द सिटी. सो कॅटेगरायज इट एज अ सिटी. स्पीकर सर, रेंट अ कॅब म्हणून आहा तें एक व्हडलें मेनस जाल्लें आहा. रेंट अ कॅबाक स्पीड गव्हर्नर आसपाक जाय आशिल्लें, पूण नॉर्मली आमी पळयतात की ते 100 km/h वतात वयर. डिपार्टमेंटात पडूंकूच वचूना. RTO आनी ट्रॅफिक पुलीस म्हणल्यार सरकारा खातीर भांगराचे तांती दिवपी कोंबड्यो जाल्या. हें मायकल लोबो सदांच म्हणटालो. आज तो ताचें ओपिनियन चेंज जालां काय कितें तें मागीर सांग. पूण हें तूं उलयतालो की येवन लिपून रावन कित्याक येतात काय म्हणून. स्पीकर सर, ट्रॅफिक कंट्रोल करपाचें काम आनी रस्त्याक कुशीक उबे रावन तालाव मारपाचें काम ते चड करतात. ट्रॅफिक कंट्रोल कांय करनात ते. स्पीकर सर, hundreds of contract employees of कदंबा ट्रान्सपोर्ट, बाब तुवें कर, तांकां रेग्युलरायज करूंक जाय. ड्रायव्हर आनी कंडक्टर EV बसीस
हे म्हाका तुमी गेले असेंब्ली सेशन मॉन्सून सेशनान उतर दिल्लें की आमी करतात म्हण तांकां तुमी कांय करूं ना अजून मेरेन तें पेंडींग आहा हें स्पिकर सर हांव उगीच एक वळेरी दिता तुमकां लॉ एंड ऑर्डराचेर येता सरकार कायद्याचें न्हय तर काय घ्यायचं हे नितीन चलता कळ्ळें तुका गोविंद गावडे बाब खंय रे ना 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 तूं बेल मान नाका बेल मारल्यार आनी दिवचें पडटलें राव सुशेगाद फर्स्ट आमी फिक्स केल्लें आहा 2 वरां डोंट मेक मी रिपीट थिंग्स 2 वरां फॉर एंटायर ओपोजिशन सरकार कायद्याचें न्हय तर काय घ्यायचं हे नितीन चलता कायदो मारलो झक फायदो महत्वाचो जाला स्पीकर सर आतां माय गव्हर्नमेंट हॅज एन्श्युअर्ड दॅट लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट हॅज रिमेन्ड अंडर कंट्रोल अशें म्हणून गव्हर्नर म्हणटा बेतलान पयर कितें जालें ब्लास्ट कोणें आयकलो स्पीकर सर बेतलांच्या लोकांनी उलयलो तांणी सरकाराक सांग पांय पडले ते गोंय काबार करूं नाकात म्हणून एक आमचो गोंयकार जुआंव फिलीप पेरेरा म्हणून ऑब्जेक्ट केल्लें ताणें हे इश्युअन्स ऑफ दीस लायसन्स काय केलें ना सरकारान केअर केलें ना लायसन्स दिलें आज एक व्हडलो डिझास्टर जावंक शकतालो सरकाराचे दादागिरी खातीर जावपाचो स्पीकर सर म्हाका वायट दिसता की गोंयकारांक गोंयचे पुलिसेन फेत गेला तांकां पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक वचपाक भंय दिसता हे तुमी कंपेर करात कोणा कडेन सगळ्यांत आदर्श राजा कोण छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणटा सगळ्यांत आदर्श राजा म्हणटाले तुमी एक ताका सारको व्हडलो तुमचो आधारस्तंभ म्हणून मानतात दैवत म्हणून मानतात ताजे वेळार लॉ एंड ऑर्डर कितें आशिल्ली अंत्योदय तत्व म्हणटा तें कितलें आसलें वाचा म्हणटा ते बेस्ट आशिल्लें स्पीकर सर आज तुमचे 10% पसून तुमी खंय पावनात आनी स्पीकर सर तुमकां खरी हिस्ट्री आयकुपाची ना गोवा गॅझेटियर म्हणून आहा जे मुखेलमंत्र्याचो डिपार्टमेंट तातूंत कितें आसता गोवा गॅझेटियरान इट इज द ऑफिशियल ऑथेंटीक एंड रिलायबल वर्जन ऑफ हिस्ट्री 6 वर्सां मुखेलमंत्री आसा ताका सगळ्यांनी ताचो जय जयकार केला 6 वर्सां तो मुखेलमंत्री उरला कसो बॅलन्स करून कसो उरता ताजे खातीर ताका हांवूय बी कॉंग्रेच्युलेट करता पूण हें मागता की मुखेलमंत्री आपल्या भाशणांनी जे गोवा गॅझेटियरान इतिहास बरयला ताजे एक्झॅक्ट ऑपोजीट उलोवपाक लागला ताणें इतले दीस कितें केलें गोवा गॅझेटियर चेंज केलो ना तीच वर्जन तीच तुजे सरकारान दवरलेलो ऑफिशियल ऑथेंटीक आनी रिलायबल वर्जन आसा आनी तूं भलतेंच उलयता स्पीकर सर उदय भेंब्रो म्हणून एक एक्स आमदार तो म्हजे फातोर्डा मतदारसंघांत रावता ताणें एक रिसर्च जो हिस्टोरियनाचेर आसा ताचेर कितें तरी ताणें एक आपले व्ह्यूज शेअर केले स्पीकर सर रातचो ताका येवन लोकांनी प्रश्न विचारलो दादागिरी केली म्हजो इशू असो आहा इफ यू डोंट एग्री फायन डिबेट विथ हिम इन द मॉर्निंग रातचो वचून न्ही आनी रातचो वचून करून पसून एक एक्स आमदाराक जेन्ना ताजे घरान वचून दादागिरी करता तेन्ना पुलीस सो मोठो कॉग्निसन्स घेना कित्याक घेना कित्याक पुलीस भिता ते ट्रान्सफर जातले सो हे स्पीकर सर सारकें न्ही आनी एक सांगता 5 वर्सांचें भुरगें बरीड बाय अ नेबर इन उसगांव November 2024, a 32-year-old merchant navy officer and father brutally assaulted by 20 bouncers. Property dispute in Anjuna. Land grab scam and cash for job scam. Government investigation vapadta to protect and shut the mouth of the accused by ensuring that big fish remain untouched. Speaker sir, January 3rd, 6 shack employees assaulted a tourist from Mumbai. 30th December 2024, Hyderabad tourist was killed at Kalangut. 28-year-old Goan Amar Bandekar was beaten to death by workers of a beach shack during evening walk. Speaker sir, एक दिल्लीवाल्याक VIP ट्रीटमेंट कसो मेळटा इन्क्लुडींग एक मांद्रेचे बायलेक मारून जाता कर हे थंयचे एसपीन दाखोवन दिले PI शरीफ जाकीस म्हणटा ताका सांगलें रिकवरी जाला जाल्यार ताका ज्युडिशियल कस्टडीन धाड ताका जीपीन धाडना ताका प्रायवेट गाडी घेवन धाडटा स्पीकर सर दिल्लीवाले येवन फक्त आमचे जमनीत न्ही तांणी गुंडागिरी सुरवात केल्ली आहा आनी सरकार तांचे बरोबर पूर्णपणान आहा हें कळटा स्पीकर सर रोहन कवट्यानबावड्यान एक फंक्शनाक गेलो आनी थंय ताणें स्टेटमेंट केलो की बायलो सेफ आहा सगळें आतां करचेंच पडटा तें स्टेटमेंट बॅड लक कसलें तें पळय जे दिसा ताणें स्टेटमेंट केलो ते दिसा
एक बायलेक कलंगूट मग करून रातची वचून मारली. ते सायडीन ती मरता पेपरार येता, हे सायडीन रॉन कॉर्टर म्हणटा वुमन सेफ म्हणून. आतां हें जर हांव हांगा करना जाल्यार हे जागम्याक घुसपाले म्हणटले तुमी. सो ताजे खातीर हांव काडटाय. आनी दीस इज अ फॅक्ट अनटायमली अँड हॉलो. स्पीकर सर खंय टायम स्टार्ट ना ना 15 मिनटां जाता थंय आहा. ओके मारनाकात बेल 7:30 मेरेन आहा सुशेगाद. स्पीकर सर मनोहर पर्रीकारान श्रीराम सेनेचेर बॅन घालो. कित्याक तांचो चीफ जो आहा तो कॉम्युनल आनी इन्फ्लमेटरी स्पिचीस करता म्हणून आपले खंयचे एक धर्माचे विरुद्ध. स्पीकर सर मनोहर पर्रीकाराक पिशें लागिल्लें काय मुतालीक सुदारलो हें म्हाका कळना. कित्याक 22 मार्चाक आमी पळयलां की तोच मनीस गोंया येता आनी उलयता कितें लव जिहादाचेर. सुप्रीम कोर्टान तो केलो की आपले बॅन काडचें म्हणून. सुप्रीम कोर्टान अलाव केलें ना. ताणी कितें म्हणलें वी आर नॉट अलाविंग बिकॉज ही डज मोरल पुलिसींग. लव जिहादाचेर उलोवप म्हणल्यार मोरल पुलिसींग न्ही. हे सरकाराचो स्टँड कितें आहा हाजेर. सरकार लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम करून टुरिजम काबार करून सोदता. क्लियर कट स्पीकर सर कितेंय असलें कितें कोफुजावां जाता इट हॅज एन इम्पॅक्ट ऑन टुरिजम. स्पीकर सर गोंयकारांनी आज मेरेन हे स्पार्क स्प्रेड जावंक दिवंक ना आनी आमची स्टेट लासून दिवंक ना. सरकार आउट ऑफ द वे वचून हें जें ब्रदरहूड आहा हें जें भावपण आहा आमचे भितर तें मोडून कित्याक सोदता. इज दीस अ डायवर्जन फॉर सम मोर स्कॅम्स वीच आर गोइंग टू कम आउट. म्हाका कळना कित्याक सगळें बरें आहा मरे इलेसांवा वचून ना. कित्या खातीर करतात तुमी. सगळें बरें सुशेगाद रावल्या. स्पीकर सर खूब बीजेपी लिडरांनी आनी आमदारांनी छावा पिक्चर दाखयले. पिक्चरां स्पीकर सर इतिहास शिकपाक नासतात. ती एक फिक्शन आनी प्रोपागंडा करपा खातीर आसतात. पिक्चरां इतिहास खंय शिकता तूं पुस्तकांनी शिकता. आनी इतिहास बरयता कोण इतिहासकार बरयता हिस्टोरियन बरयता. ताजे कडच्यान तूं इतिहास शिकता. देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्राचो मुखेलमंत्री आहा आनी जो तुमचो प्रभारी आशिल्लो तुमकां इलेक्शन कशें जिखोवप तें ताणें शिकयलें. ताणें थोडे दीस पयलीं असेंब्ली महाराष्ट्राच्या असेंब्लीन सांगलें की नागपुराक जे दंगे जाले पयलेच ना इज बिकॉज दे वर इन्स्टिगेटेड बाय दीस मुवी म्हणून. आनी हें पिक्चर तुमी दाखयता आहात हाजो अर्थ कितें स्पीकर सर. हांवें पिक्चर पळोवना हांव तेजेर जजमेंट करना बट आय एम ओनली टेलिंग यू द फॅक्ट्स. स्पीकर सर पयर हांव एक म्हळ्यार फ्रायडे एक बॉडी बिल्डींग कॉम्पिटिशनाक गेलो वागातोर. मायकलूय येवपाचो आसलो मायकल आयलोच ना. स्पीकर सर तें जातकर आमी थोडे लोकलांक मेळ्ळे आनी थंय स्पीकर सर अशें कळ्ळें की पुलीस हफ्ते कलेक्ट करतात. बारीक बारीक बिझनेसमॅनां करतात. एक म्हाल्या कडच्यान तुजो हफ्ते कलेक्ट करता म्हणून आनी म्हजे कडेन तुका हांव प्रूफूय दाखयताय. सकाळी फुडें येवन कलेक्ट करता. स्पीकर सर म्हाका होम मिनिस्टराक विचारूंक जाय हें नवें काम तुमी पुलिसेक दिलां काय म्हणून. स्पीकर सर मातशें सुशेगाद रावा. खंय टायम ना 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 आमकां सगळ्यांक मेळून 2 वरां. तूं चॅक कर एड कर कंप्युटर हें कॅल्क्युलेटर घेवन मागीर सांग म्हाका. स्पीकर सर एक मिनीट. स्पीकर सर एक सिनियर सिव्हील सर्वीस ऑफिसर कांदोळे गेलो जेवणाक. तो खंय थंय बशिल्लो एक नॉमॅडीक ट्रायबाची बायल आसता पळय ती ज्यो तेल बी लायतात आनी ती म्हळ्यार ट्रायबल ती नॉमॅडीक ट्रायबाची. हांव तेचें नांव घेवंक सोदना कित्याक इट वूड बी डिफेमेटरी. ती एक आयली आनी तिच्या म्हऱ्यान खंय एकलो पुलीसमॅन आसलो. तो कितें उलयलो आनी गेलो. ते सिव्हील सर्वीस ऑफिसरान सिनियर सिव्हील सर्वीस ऑफिसर इन द गव्हर्मेंट टुडे ताणें ते बायलेक आपयलें आनी विचारलें कितें आहा काय म्हणून. तो पुलीस आयिल्लो हफ्तो घेवपाक. ही खरी परिस्थिती. ऑफिसराचें नांव तुका हांव जाल्यार सांगता. ही परिस्थिती अशी आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर अशें जर जालें जाल्यार आमी आतां स्टिंग ऑपरेशनां करची पडटलीं. कित्याक तुमकां दिसतलें विजय ओगीच उलोवपा खातीर उलयता म्हणून. स्पीकर सर 20 मार्च 2025 म्हळ्यार कितले दीस पयलीं आतां 4 दीस पयलीं आरपोर्टचे सरपंच रोशन रेडकर हाणें एक म्हणलां की नायट क्लब्स आनी डान्स बार वाडल्या म्हणून. आनी टावट येतात आनी विचारतात म्हणून लडकी चाहिए क्या काय म्हणून. हे कोण म्हणटा सरपंच आरपोराचो. स्पीकर सर सुशेगाद. स्पीकर सर तूं कितें करता. सेशना पयलीं कट करतात उलोवंक दिना कितें करप कितें. लडकी चाहिए काय म्हणून हांव तुका विचारना म्हाका विचारना कोण लोकांक विचारता सरपंचाक कितें जालां. स्पीकर सर आयक स्पीकर सर. स्पीकर सर आमी खूब जाण एक मिनीट राव सुशेगाद रावा.
आमी खूब जाण कुणय पिठाधीश स्वामी ब्रह्मेशानंदा म्हण वतात. ताणें कितें म्हणलें की कलंगूट म्हणटा तें थायलंड जाला म्हणून. हांवूय ताका मानता. हे खेपे मायकल लोबोचें हें पळयलां 15 मार्च गेल्या वर्सा. हांव हें तूं मे करूंक सोदना स्पिकर सर. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की आमचे इनपुट्स घेया, आमी सगळे एक जावया, बट वी वील नॉट अलाव टुरिजम टू गो डावन बिकॉज इट वील किल ब्रँड गोवा. यू कॅनॉट अलाव दीस टू हॅपन स्पिकर सर. हें सांगतना तूं म्हणटलो की इतले लॉ एंड ऑर्डराची थासमपट्टी केली म्हणून. आतां बरें कितें केलें, म्हज्या मतदारसंघान एक ट्रॅफिक पुलीस स्टेशन रेडी केल्लें आहा. सो फातोर्डाचें ट्रॅफिक पुलीस सेल केलां हे गव्हर्मेंटान. तें रेडी आहा. मुखेलमंत्र्या कडच्यान रोहनान डेट घेवची, कित्याक आज तूं वेटींग इन CM असो आसा आनी मागीर आमकां दिवचें. आनी ते CCTV कॅमेरा बी ते व्हडले अनावन्स केल्ले काबरानान स्टायलीन, ते तसले पडटे ते रिवायव करचे आनी आमचे सगळ्याक घालचे. आय एम फॉर पीपल इवन बींग चलंड, बट लेट देर बी डिसिप्लीन ऑन द रूट्स. स्पिकर सर, हेल्थाचेर येता. गव्हर्नराचो कोट सामको बेस्ट आहा. ही हू हॅज हेल्थ हॅज होप, अँड ही हू हॅज होप हॅज एवरीथींग. हें कोण म्हणटा? अभिभाशणान गव्हर्नर म्हणटा. गोंयकारांक बरी हेल्थ आहा. 44% ऑफ गोवन्स आर ओबीस. स्पिकर सर, 26% ऑफ गोवन्स आर डायबिटीक. BP इज ऑन द रायज. किडनी डिसीज इज ऑन द रायज. स्पिकर सर, हेल्थ आतां किडनी डिसीज म्हणटा काणकोण. किडनी डिसीज म्हणटा तुमच्या मतदारसंघाचें. हांव उलयतां तुमचे खातीर. आतां तुमी म्हाका बेल मारता. हें कशें जातलें? स्पिकर सर, TB मुक्त अभियान म्हणून केलां. त्या भशेन ओबेसिटी मुक्त अभियान करपाची गरज आहा. सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचून मेरेन फूल टायम सर्जन येना. हांव हायकोर्टान वचचो पडलो. हायकोर्टान वचून सारकें जायना. फोंडेचे लोक सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान GMCन धाडटात. फोंड्या 4 मंत्री आहात. जावन पसून हें सारकें जायना. स्पिकर सर, विश्वजीत राणे हेल्थ कॅम्प करता. सगळे ताका प्रेज करतात. पूण हेल्थ कॅम्प फक्त रुलींग MLAचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन करता. म्हणल्यार कितें? खंय इक्वल ट्रिटमेंट खंय गेलो? आनी हेल्थ कॅम्प करप आनी ते यशस्वी जावप म्हणल्यार कितें? की प्रायमरी हेल्थ सेंटर कॉलेप्स जालें. स्पिकर सर, हे कशें? तुमी पयलीं एक मिनिट सारकें आमी लेट अस गो टू राजेश ना स्पिकर सर, एक मिनिट. ना हांव म्हजें जावंकूच ना आनी हांव आय एम नॉट कन्सिडरींग. कित्याक जाण न्हू, आमी एक हे केलें. ना 2 वरां फॉर द ऑल ऑफ अस. टायम ना 2 वरां तुम्ही म्हाका सांगा. कोण कितले उलयला ते? 3 जाणां भितर 2 वरां आशिल्लीं. म्हाका सांगा तुमी. नाजाल्यार फाल्यां उलोवपाचो. तुमी कशें? तुमीच सांगा न्ही. ना तुमी फट मारता आमच्या. तुमकां टायम दिलो न्ही आता. टायम दिलो न्ही. 2 वरां आमचे 3 जाणां भितर आशिल्ले. आज 2 वरां फाल्यां आसात. मागीर कशी जाली 2 वरां ती दाखया न्ही तुमी. उगीच कितें बेल मारता न्ही. स्पिकर सर, एग्रीकल्चराचेर येता. आतां FDAचेर येता. FDA स्पिकर सर, FDA म्हणटा तें फूड टेस्टिंग लॅब. ते कितें फॉर्मेलिन म्हणून येदो व्हडलो इश्यू जालो. अजून मेरेन ते मडगांवां येना. स्पिकर सर, कोस्टल बेल्ट एंड ड्रायव्ह जावपाची गरज आहा. उदळ आमी उलयताले. मोमो आनी बिर्याणी वागातोर पेट्रोल पंप टू वागातोर बीच चालूच आहा रस्त्याचेर. कसलें टुरिजम? अनहायजिनीक कंडिशन. स्पिकर सर, FDA बरें काम करता फातोड्डान. वागातोरान कित्याक करूंक शकना? हो म्हाका प्रश्न पडटा. आनी ताजे खातीर मागता की FDAक आपलें काम करूंक दिवचें. तातूंत पॉलिटिकल इंटरफियरन्स जावचें न्ही. स्पिकर सर, आतां एग्रीकल्चराचेर येता. गव्हर्नराचे एंटायर अभिभाशणान एग्रीकल्चर पॉलिसीचें नांवूच ना. कित्याक तें मिस जाता? वॉट इज द नेट इनक्रीज इन एरिया ब्रॉट अंडर एग्रीकल्चर? वॉट इज द नेट इनक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ रायस? हाऊ मेनी गोवन्स हॅव गॉन इनटू फार्मिंग लास्ट इयर? हायकोर्टाचो 17-2 जजमेंट जालो. तातूंत कितें म्हणलां की फिल्ड्स आर बींग रेकलेसली फिल्ड एवरी डे. हें उतर म्हजें न्ही, हें कोर्टाचें उतर. स्पिकर सर, एज पर गव्हर्मेंट रिकॉर्ड्स, लँड अंडर पॅडी कल्टिवेशन हॅज रिड्यूस्ड फ्रॉम 50,000 हेक्टार्स टू 30,000 हेक्टार्स. हाचो अर्थ कितें? 20,000 हेक्टार फेलो आहा. म्हळ्यार कल्टिवेबल बट केप्ट फेलो, नॉट बींग कल्टिवेटेड. 20,000 हेक्टार म्हळ्यार कितें? 20,000 हेक्टार म्हळ्यार 20,000 इंटू 10,000 म्हळ्यार 200 कोटी स्क्वेअर मिटर. सो 200 कोटी स्क्वेअर मिटर शेतां भरून इल्लिगल एक्टिविटी करपाक तुमकां चान्स आहा. हें जावंक जायना. हें एग्रीकल्चराचें मेन देफेत म्हणटा हो स्पिकर सर. स्पिकर सर, 10 मार्चाक गोवन म्हणटा ते न्यूजपेपरान एक हें आयलें की लँडलेस फार्मरांक PM किसान सन्मान निधी म्हणटी डिनाय जाता म्हणून. स्पिकर सर, म्हज्या मतदारसंघान खूब जाणांक, चड करून ST कम्युनिटीच्या लोकांक फॉर्म D आनी फॉर्म B म्हणटा ती नाच. आनी अशें पळोवपाक गेलें जाल्यार
51,000 फार्मरांक तांचे बेनिफीट मेळनात. कोकोनट सबसिडी खूब म्हयने जाले मेळत ना. स्पीकर सर, कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करा म्हणून आमी इतलो बोवाळ मारलो. अजून मेरेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाचे कोण तकलेनूच घेना. कम्युनिटी फार्मिंग म्हणटा तें बंद केलां. हॉर्टिकल्चर, फ्लॉरिकल्चराक सबसिडी मेळटाली ती बंद केली. स्पीकर सर, तरणाटे भुरगे एग्रीकल्चरान येतले कित्याक? सांगा तुमी म्हाका. तुमी स्टार्ट केल्लें फ्लॉरिकल्चर, बंद कित्याक केलें आतां? लोक करूंक सोदता. हांव करता फ्लॉरिकल्चर, हांव ऑर्किड्स करून विकता. इट्स प्रॉफिटेबल बिझनेस. पूण तुमी ते सबसिडीज बंद केली ताका. स्पीकर सर, नुस्त्याचेर येवया. LED फिशिंगाचे 17 केसीस तुम्ही आयडेंटिफाय केल्या कोस्ट गार्डान म्हणटा, पूण ते चालूच आहा. स्पीकर सर, खारयेवाडी जेटी अजून सारकी जायना. 2 कॉलिंग एटेन्शन मोशनां जालीं सेम मनशा कडच्यान 2 वर्सांत अजून मेरेन ती जेटी जायना. स्पीकर सर, 5,000 स्क्वेअर मिटर फिशरीज डिपार्टमेंट जमीन जी तुम्ही प्रॉमिस केल्ली लोकल नुस्तेकारांक दिता म्हणून बाणावले, बोट पार्किंग आनी एसेन्शियल एमेनिटी करपाक ती तुम्ही तांकां दिवंक ना. श्रिम्प हॅचरी नॉन फंक्शनल आहा बाणावले, ताजेर तुम्ही कांय उलयना. मत्स्य हाट म्हणून तुम्ही होलसेल फिश मार्केट केल्लें आहा. प्रोजेक्ट कॉस्ट हांवें जेन्ना ताजेर फावंडेशन घाल्लें 13 कोटी आशिल्लो. स्पीकर सर, मातशें राव. 13 कोटी आशिल्ले ते 37 crores जालो. ताजेर तुम्ही फोटो हे पसून पेंटिंगां केल्या डॉल्फिनाची आनी किलर व्हेलाची, बांगड्याची, ताल्ल्याची, नाल्यार पॉम्फ्रेट आनी गोबऱ्याची न्ही, ओ शेवट्याची न्ही. स्पीकर सर, हो एक एम्बॅरेसिंग इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट जो एंटी गोवन आहा. आनी ताजे खातीर हांव मागता स्पीकर सर की SPDAन तो पोजेशन घेवचो न्ही हेस्टिली. पेंटिंगां करेक्ट करची, मुखेलमंत्र्यांनी एक मिटींग घेवची कन्सर्न लोकां बरोबर, आनी तेन्नाच मागीर स्पीकर सर राव आमचे ओके हे करून नाका. शिगमो म्हाका वचपाचो आहा. राव एक मिनीट. स्पीकर सर, हांवें तुमकां पयलींच सांगिल्लें एनिमल हजबंड्री गायो गौशालांतल्यान ना जावपाक लागल्या. मीट कॉम्प्लेक्स म्हणटा आपूण एक्सपोर्ट करपाक लागला. लोकल बीफ खावपी लोकांक शॉर्टेज आहा. सो हाजेर कितें काडपाचें आहा तें तुमी काडात. एज्युकेशन स्पीकर सर, NEPचें वर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन बट फर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन हें गोंय जातलें. फर्स्ट करपाक तुमी फुडें वतात बट वर्स्ट इम्प्लिमेंटेशन. स्पीकर सर, सरकार पॉलिसी अनावन्स करता लास्ट मिनिटाक, स्कुलांक, टिचरांक, पेरंटांक, भुरग्यांक बरोबरच घेनात. स्पीकर सर, गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड्स असेसमेंट अँड एक्रेडिशन ऑथॉरिटी म्हणटा तें तुम्ही केला म्हणून सांगतात, पूण 7 फेब्रुवारीक हांवें प्रश्न घाल्लो तेन्ना तुम्ही सांगला की 1 वर्स लागला. दाखोवन दिता 1 वर्स लागता ऑथॉरिटी करपाक. स्पीकर सर, एप्रिलान एकाडेमीक इयर स्टार्ट करप हें कित्या खातीर? जेन्ना गर्मी टॉलरेट जायना. हें कोणे तरी दिल्लीवाल्यान केलां आनी हे दिल्लीचो सिजन तो आमकां एप्लाय जावंक शकना. स्पीकर सर, टीचर पोस्टाची एप्लिकेशनां पेंडींग आहा. 1 वर्स जालां. फक्त कॉन्ट्रॅक्ट पोस्ट सँक्शन करतात. परमनंट टीचराची अर्जंट बेसीस आनी एडिशनल रिक्वायरमेंट NEPचे तुम्ही कशेंच करपाक तयार ना. स्पीकर सर, एक आयका तुम्ही. पेडणे, बार्देस, दिवचल, सत्तरी, फोंड्या, सांगे, केपें आनी काणकोण हांगा 8 तालुकांनी स्पीकर सर एक सिंगल गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल कोंकणी मिडियमान ना. जी कोंकणी मिडियम आमी ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटात गोंयची. स्पीकर सर, पेडणे, सांगे, धारबांदोडा हातून एडेड प्रायव्हेट स्कूल पसून ना. स्पीकर सर, पुणून हे सगळें आसतना कोंकणी मिडियम स्कुलान एनरोलमेंट 4 पटीन वाडला. स्पीकर सर, एक मिनिट 5 मिनिटां द्या राव मातशें. स्पीकर सर, ह्या बजेट स्पीकर सर एक हावजींग 1 मिनिट स्कूल हब प्रोजेक्ट म्हणून जालो. जेन्ना आमचो नावेलीचो आमदार जिखलो तेन्ना हें घेतलें की तो आपल्या आंगार घेतलो आनी तें कंप्लीट करतो आमी. तें खंय पावलां बाबा? मडगांव जालें काबार. मडगांव थंय इतलें ट्रॅफिक जॅम जाता की तें जावंकूच जाय आनी ताजेर म्हाका दिसता ते भशेन कांयच तुमी सुरवात करूंक ना. स्पीकर सर, आत्तां बाब काबरालान अक्षय पात्र हाडलें म्हणून चीफ मिनिस्टराक प्रेज केलो. स्पीकर सर, पर्वरीचे 8 ग्रुप रोहन खंवटो, पर्वरीचे 8 ग्रुप, राष्ट्रोली सेल्फ हेल्प ग्रुप, श्रीराम सेल्फ हेल्प ग्रुप, साईसमा सेल्फ हेल्प ग्रुप, सातेरी सेल्फ हेल्प ग्रुप अशे 8 ग्रुपांक आज आपूण सांगिल्लें आहा. असेंब्ली चालू आसतना की फाल्यांच्यान तुमी बंद करा, फाल्यांच्यान अक्षय पात्र म्हणल्यार एज्युकेशन डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, हे बहुजन समाजाच्यो बायल्यो, ह्यो BJPच्यो बायल्यो, ह्यो ही स्किमूच तुमी हाडिल्ली. तुमकां पडूंक पचूना, तुमकां केअर पचूना. असेंब्ली चालू आसतना आमी हो इशू रेज करतात एज अ कॉलिंग एटेन्शन मोशन, ह्या सायडीन तुमी ही दादागिरी करतात. स्पीकर सर, श्री उल्हासवेकर. स्पीकर सर, एकच मिनिट आयक. एक हांव सादें हें घालता की सरकार खूब उलयता. सरकारान 40% फंड्स
फायनान्शियल असिस्टंट स्कॉलरशिप अँड ट्रेनिंग टूल किट स्कीम म्हणटा ते फक्त 40% पैसे म्हणले. स्पीकर सर, सरकार सोशल मीडिया टूल किट एक मंत्री दुसऱ्या मंत्र्याचेर घालता म्हणून सांगता, पूण तुमचो ओन ट्रेनी टूल किट प्रोग्राम घालपाक पसून तुमच्यान जायना. ही तुमची अधोगती. श्री उल्हास वेकर उलयात. स्पीकर सर, तुका कित्याक म्हाका तूं कट करता? तूं मुखेलमंत्री जावपाचो आज श्री उल्हास वेकर. हा कित्याक तूं कित्याक सिग्नल दिता रे? अरे बाबा, कोणाक वचपाक जाय? स्पीकर सर, जांबावली शिगमो आमचो, आमी वचपाचें आव्हान सुभाष पडलें, तुमी न्ही. तुमकां श्री कित्याक? उल्हास वेकर. पण एक सांगा म्हाका, तुमी म्हाजे ऍड करून सांगा. हांव 42 मिनटां उलयलो, दुसरे कितले उलयले? 2 वरां जाता ना? कालूच 15 मिनटां उलयलो. चॅक करा न्ही. 42. हांव 42. कालूच कितलो? ना कालूच कितलो पळया न्ही तुमी. उल्हास वेकर. ना हे तुमी मागीर डिक्लेअर करून कितें फायदो जालो? मागीर आमी कित्याक टायम दिलो म्हणून. कसो टायम दिलो म्हणटा तुमी? 2 वरां 3 लोकां भितर न्ही. ते कमी उलयला म्हणून हांव आज उलयला न्ही, नाल्यार फाल्यां उलोवपाचो, इतलेंच उलोवपाचें आहा जाल्यार. ना हें तुमचें सारकें न्ही. यू शूड कॅल्क्युलेट द टायम एंड गिव मी. ना जाल्यार हें कित्याक करता तुमी? ना वायट दिसता? सरकार भिता आमी उलयता ताजेर? कितें सरकाराक कित्याक काचाबूल उल्हास वेकर उलयात. मेल कित्याक मारता? तो काबराल कित्याक सिग्नल दिता? काबरालाचें हेंच काम आशिल्लें म्हणून तो काट्यार पास जाला गेले खेपे. तो आतां परतो एक सिग्नल दिवपाक लागलो. आमचे कडेन बरो श्री उल्हास वेकर उलयात. स्पीकर सर, गव्हर्मेंटाच्या अभिभाशणाक सपोर्ट करपाक उबो रावला. सगळ्या पयलीं म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यानी 6 वर्सां मुख्यमंत्री म्हणून कंप्लीट केल्या बद्दल तेजें अभिनंदन करता. आनी तेणी 6 वर्सांक बरें सरकार चलोवन डबल इंजीन सरकारा कडसून बऱ्यो स्किमी गोंयांत हाडून गोंय बरें चलिल्ल्या बद्दल तेचें परत एकदां अभिनंदन करता. आमी पळयता की हेल्थ मळार सुद्दां आमच्या सरकारान बरें काम केलां. बाकीच्या स्टेटी पेक्षा आमच्या गोंयांत बऱ्यो फॅसिलिटी हेल्थ सेंटरान मेळटा. आनी आज आमी पळयता की प्रत्येक मतदारसंघान हेल्थ कॅम्प हे चालू आसा. म्हज्या मतदारसंघान जावपाचें आसा, बाकीच्या मतदारसंघान जावपाचें आसा. एक बरें काम हेल्थ मिनिस्टर आमच्या करीत आसा. आज आमी पळयता की टीबी मुक्त भारत हे जे एक टीबी ही समूळ नश्ट जावपा खातीर सरकार प्रयत्न करता. त्या अंतर्गत आमच्या नावेली मतदारसंघात आमी अशे टीबी पेशंट्स आमी सोदून काडून तांकां एडॉप्ट केले आनी टीबी ही संपूर्ण नश्ट जावपा खातीर सरकार प्रयत्न करता. आमी पळयता की आमच्या गोंयच्या कदंबान खुबश्यो आमी सुदारणा करपाचो प्रयत्न करतात. आज आमी स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड हे दिवपाक सुरू केला आनी हे खुबश्या लोकांनी एक कार्ड घेवपाक सुरू केला कॅशलेस. आनी ह्या खातीर जे लोक कोण कार्ड घेता तांकां 10% डिस्कावंट मेळटा. हे सुद्दां एक बरी एक फॅसिलिटी सरकारान करून दिल्ली कडेन आसा. म्हजी बस अंतर्गत आयज खुबश्या गांवांनी जे कडेन बशीच्यो पावना अश्यो बशी जाग्याचेर म्हजी बस योजना सुरू करून सरकारान तांकां तेंचें जें कितें लुकसाण भरपाई आहा ती सरकार तांकां वेळोवेळी दिता. आनी ह्या खातीर आमच्या सरकारान खुबश्यो अश्यो बशी सुद्दां आमच्यो नवीन घेवपा खातीर आमकां सरकारान कदंबाक दिल्ले कडेन आसा. म्हाका सांगून दिसता की आयज आमचे कडेन 50 आमी नव्यो बशी कदंबान दिल्ले कडेन आसा सरकारान. आनी 30 बसी ह्यो आमच्यो जेन्ना ओल्ड गोवा सेंट फ्रँसीस झेवियराचे फेस्त जालें तेन्ना 30 बिल्ड बसी आमकां दिल्यो सरकारान. ह्या खातीर ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी तशेंच आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. त्याच प्रमाणे हांव एक नजरे मुखार हाडूंक सोदता की ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की फुडल्या 2027 पर्यंत 200 बसी स्क्रॅप जावपाच्यो आहा. ह्या खातीर सरकारान वेळोवेळी जर आमकां थोड्यो बशी दिल्यो जाल्यार हें गॅप भरून येवपाचें जातलें आनी लोकांक त्रास जावपा ना. ह्या खातीर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की आमच्यो खुबश्यो स्किमी गोंयांत चलता. ह्या स्किमी अंडर आमच्यो बऱ्यो स्किमी म्हणल्यार एग्रीकल्चर जावं फिशरीज, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चायल्ड डेव्हलपमेंट. ह्या खातीर सरकार 275.09 crores खर्च करून हे लोकांक ह्यो फॅसिलिटी दिता. ह्या खातीर आमी सरकाराचें अभिनंदन करपाची गरज आसा. आज आमी पळयता की आमच्या गोंयांत खुबशीं नवीं पुलीस स्टेशनां नवीं बांदपाक सुरू जाल्ली कडेन आसा. थोडी बांदपाची आसा, जावं ते केपें, जावं ते फातोर्डा, जावं ते मायना कुर्तरी. आनी ह्या खातीर सरकारान जवळ जवळ 36.23 crores खर्च करपाक थारिल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की दीन दयाल स्वस्थ सेवा योजना अंतर्गत 8,549
लोकांनी हाचो फायदो घेतले कडेन आसा आनी ह्या खातीर 20.53 crores खर्च करून सरकारान त्या लोकांक एक ट्रिटमेंट दिल्ले कडेन आसा. आज आमी पळयता की आमच्या दवर्ली मतदारसंघात एड्युकेशनल हब हे फायनल स्टेजीर आहा आनी थोड्या दिसांनी मुख्यमंत्र्यान ही मिटींग दवरून ते जे लोक जे कोण जागे एप्लिकेशन केल्ले कडेन आहा तांकां ते अलॉट करपाचे. सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांनी वाडयता. ह्या एड्युकेशन हबा अंडर जर ते जागे जर त्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्युशनाक दिले जाल्यार जी मडगांव खात्या जाग्याचेर जे ट्रान्सपोर्टा खातीर जे त्रास जाता लोकांक जे पब्लिकेक त्रास जाता हो खुबसो सॉल्व जावपाचो शक्यता आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की 3804 सेल्फ हेल्प ग्रुप ह्या अंतर्गत 184 विलेज ऑर्गनायझेशनांक सरकारान 1.36 crores आनी 791 सेल्फ हेल्प ग्रुपांक लोन दिवन जवळ जवळ 36.47 crores ह्या आपल्या पांयार उबे रावपाक सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिल्ले कडेन आसा. आनी ह्या खातीर आमी पळयता की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत आज 9 सेल्फ हेल्प ग्रुप हे गोंयच्यो वेरियस प्लेसीचेर कॅन्टीन चलयता महिला आनी त्या खातीर खुबशे अशे महिला आपल्या पांयार उबे रावपाक शकले. आमच्या डबल इंजिन सरकारा अंतर्गत आज खुबसो गोंयान डेव्हलपमेंट जायत आसा, जावं ते रोड जावं ते ब्रिजीस. आज आमी पळयता की सडा टू वर्नापुरी जावं मडगांव टू बायपास रोड जो फ्लायओव्हर जाल्ले कडेन ह्या खातीर खुबशे अशे प्रोजेक्ट गोंयान चालू आसा. आनी जवळ जवळ मडगांव टू कुंकळ्ळी एक 6 lane फ्लायओव्हर सुद्दां एप्रूव्ड जाल्ले कडेन आसा आनी ह्या खातीर 750.52 crores हे सँक्शन जाल्ले कडेन आसा. खुबशा मतदारसंघात अंडरग्राउंड केबलिंग काम चालू आसा. म्हाज्या मतदारसंघात सरकारान 89 crores खर्च करून अंडरग्राउंड केबलिंग काम सुरू केल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर 1130.67 crores सगळं म्हणून खर्च सरकारान ह्या खातीर केल्ले कडेन आसा. ह्या खातीर खुबशी लायटीचे जे प्रॉब्लेम्स आसता चड करून पावसा दिसांनी हे खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाची सॉल्व जातले. ह्या खातीर जे कितें रोड जे आतां डॅमेज जाल्या ते रोड ते रिइन्स्टिट करपाची गरज आसा पावसा पयलीं. ते ऑनरेबल PWD मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्र्या कडेन मागता की जाता तितले बेगीन हे आमचे टेंडर जावन रिइन्स्टिट करपा खातीर आमकां दिवचे म्हणून. आज आमी पळयता की सरकार गोंयभर लोकांक बरें उदक आनी टायमार मेळचे खातीर प्रयत्न करता. म्हाज्या मतदारसंघात खुबशी अशी ओल्ड पायपलायन आसलेली ती 6 crore खर्च करून नवेच आमी पायपलायन शिफ्ट करपा खातीर आमचे टेंडर जाल्ले कडेन आसा. हांव ह्या खातीर सरकाराचे थँक्यू म्हणटा की आमच्या ह्या थोडीशी सुदारणा जावन लोकांक बरे फॅसिलिटी मेळटल्यो म्हणून. अंडर चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना अंतर्गत आमी पळयता की 255.04 crores हे 7,897 बेनिफिशरींक लोन दिवन स्वताच्या पांयार उबे रावपा खातीर सरकारान तांकां मदत केल्ली कडेन आसा. सगळ्याकूच काय गव्हर्मेंट जॉब मेळना तरी खातीर सगळे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आसा तांकां एक सरकारान ही मदत केल्ली कडेन आसा आनी हेजो फायदो बाकीच्या सुद्दां जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तेंच्यांनी करून घेवपाक फुडें सरचें अशें मागता हांव. तशेंच आमी आज पळयता की द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी एट सालिगांव आनी काकोरा हे ट्रिटेड 86,370 tons ऑफ वेस्ट. पूण म्हाजी एक विनंती आसा सरकारा कडेन की ज्यो पंचायती आसा जे म्हाज्या मतदारसंघात सुद्दां तेंचे कडेन डिस्पोज करपाक गार्बेज जागो ना अशा पंचायतींची गार्बेज हे ती काकोडा जावं बाकी खंय तरी सरकारान ती घेवन आमकां ह्या बाकीच्या मतदारसंघात तेजो फायदो जावपा खातीर हांव सरकारा कडेन मागता. स्पीकर सर, आमी ह्या आमच्या सरकारान खुबशी केल्लेली कामां सांगतले जाल्यार खूब आसा तरी आसतना थोडीच तुमकां हे आमचे अभिनंदन केल्ले कडेन आसा आनी त्या खातीर हांव सरकाराचे परत एकदां देव बरें करूं म्हणटा. येस. आनी कोण ना न्ही? येस. सभागृह मुखार आनी कांयच कामकाज नाशिल्लें. सभागृह 25 मार्च 2025 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.